दोळे धांपया. सुरकीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिन वाजता हे तुज्या दिसा पासत आनी हे वेळा पासत तुका आर्गां दिता. हे 5 दीस तुवें आमकां तुज्या उतरान आत्म्यांक जेवण दिवन आनी आमकां शिकयलें कितें गरजेचें कुडीचें आत्म्याचें तेजें डिफरंट आमकां तूं शिकयताय. आनी सदांच तुजें उतर हे जिवें जें बरयलेलें आसा तें जण एकल्याच्या भयणीच्या भावाच्या तोंडांतसून उलयता आनी आमच्या आत्म्यांक घटाय दिता. त्या पासत जेजू तुका आमी आर्गां दिता. ही जी सॅक्शनां उरलेलीं आसा तोच आमचो पवित्र आत्मो जो शिकोवणदार तो तयार आसा आमकां शिकोवपाक. तेणी सांगलां जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तुमकां सगळें शिकयतलो, जें कितें आसा तें उडासाकूय वाडटलो. आनी तो शिकोवणदार आमकां जण एकल्याच्या तोंडांतसून उलयता. त्या पासत जेजूक आमी आर्गां दिता. दिन वाजता हे सगळें जें तुजें उतर जिवें परगट जाता थंयसर सैतानाचे कसल्योच मांडण्यो रावूं शकना. केन्ना आमी देवाच्या उतराक खालती जाता देवचार आमचे सोशिलो पळोवन वेता. त्या पासत हे देवाचें उतर जें आयकता तें आमगे खालती जाता आनी आमी सोत मानता आमचे सोशिलो कुडीन आमचे कसल्याय रुपान देवचार आसा तें सगळो नाश जालो आनी पळोवन गेलो म्हूण आमी सोत मानता. आनी आतां जें कितें शिकयता तेचेरूच आमचें धान मन दिवन आमकां आयकूंक आनी तेंच आमच्या जिवितान घालपाक होच पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता म्हणून बापाक आमी आर्गां दिन वाचुया. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन आमेन. आतां आमी कितें शिकलेलीं? उपास. देवाक आमचे उपास कसलो जावो? कुडीचो. सगळ्यांक सांगलेलो म्हाजो आयज उपास, हांवें आयज जेवण सांडलां, आयज हांव खायना. आं आं उपास जावो देवाक. आयजाय 54 सगळो तो उपास. गरिबांक जेवण दिवपाचें, आदाराक पावपाचें. कोणी जुलामान आसलेल्या, बेडीर आसलेलीं खूब वर्सां गुलामपणान जियेतालीं दुयेंसाच्या तांकां सुटका दिवपाचें. हो उपास ताका आवडटा. कोणाक? आनी देवाक. आमी उपास करता आनी सगळ्यांक सांगता. हांवूय करतालीं, हांव तुमच्या भशेन आसलें. आनी त्या जॉन शिसाचे एका फादरीन एक्सप्लेन बरें केल्लें. मिसाक गेलें तेन्ना फादरीक जॉन नॉनाचें शीस तो डायरेक्ट विचारतालो. तेन्ना कळ्ळें हांव जेजूचें शीस आनी जेजू म्हाका सांडचो ना आनी सोडचो ना. आनी म्हाका कितें गरज आहा तितलें जेजून दिलेलें आसा न्हू आमकां. आं कुडसार ऑलरेडी केलेलें आसा. आमी उपास करता जाल्यार आमचे कुडीक आमी दाबोवंक सोदता. कूड आमचे हुकूम चलयता न्हू ताका आमी उपासा वरवीं दामून दवरता. म्हणजे आमी ते कुडीचेर रात चलयता. ते आमकां सांगता भूक लागता ना म्हणजे सगळे हेजेर. आनी जेन्ना आमी उपास करता आनी भोंवता सगळ्याक तेन्ना तो कुडीचो उपास. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रावता तेन्ना उपास आमी देवाच्या उतरान वाडो. आमी उपास करूंक जायना म्हाका कितें जाय म्हणून. देवान ऑलरेडी केलेलें आसा न्हू आमकां. जेजून सगळें दिलां न्हू आमकां. सो आमकां कितें उपास करून मागोवंक जाय अशें आसा? आमी फक्त आर्गां दिवपाचें. आमी उपास करता आनी मागीर भयण सांगताली कोणागेर गेली दूख आहा बेडान उपास केलो म्हणटा आनी मागीर झगडी वायट उतरां हेज्यो खबऱ्यो तेज्यो खबऱ्यो. हें सारकें? उपासा दिसा केन्नाय जालें सारकें न्हू. उपासा दिसा न्हू पूण हरशिल्या दिसा सारकें न्हू. कळ्ळें? कसलो उपास देवाक मानता तें आमी करूंक जाय. आमच्या सोयऱ्यागेर हांव गेली. आमचे आजुनूय आसा तें हो दीस नुस्तें खावंक जायना, हो नुस्तें खावंक जायना, तें खावंक जायना. आनी म्हाका एक चिंतना येयली नुस्तें चिकन देवान केलां काय करूंक ना कांयच कळना. देवान केलां? देवान केलां? शुअर? देवान केलां. सर आमी म्हणटा हांव नकळो तुमच्या आमी म्हणटा तें आमकां म्हणटा आयज हें खावंक जायना तें खावंक जायना. म्हणजे देवान म्हणटा सगळें आपणें बरें तेंच केलां आशिर्वाद घालून. सर आमी सगळें खावंक जाय काय नाका? आमी कितें सांगता देवाक हें तुवें बरें करूंक ना न्हू. आयज नुस्तें खावंक जायना, आयज चिकन खाना.
म्हणजे आमी देवाक सांगता तुवें कितें करूंक ना बरें न्हू, तेजो अर्थ हो न्हू. देवान आमकां सगळें बरें केलेलें आसा, आमी सगळे आशिर्वाद घालून देवान दवरलेलें आसा तें खावंक जाय आमी तेजें रगत आनी मांस म्हणून. कांय वायट जायना, कळ्ळें. आमी अदू शिकल्या, म्हाजें टॉपीक गिफ्ट ऑफ टंगाचें आसा. आमी अदू मातशें आतां युट्यूबार नेवे येयल्या तांकां एक जिबेचें देणें न्हू बायबलान आसा तें आनी तें पयलीं केन्ना मेवळें. पयलींच आमी आयजाया 11:11 एकूच भास आसा म्हणटा. कसली भास एकूच ती 11:1 आख्खे पृथ्वीचेर एकूच भास आनी थोडीच उतरां आसलीं. कितें आसलें? एकूच भास. कसली भास ती? हे पृथ्वीचेर कसली तरी एक भास आहा, खंयसरी वयशी तरेतरेचे भाशे न्हू. लंडनाक वयशी इंग्लीश आनी खंय वयशी इवन गोंयान हिंदी, कन्नडा, मराठी, इंडियन आसा न्हू. सो एकूच भास ही कसली गिफ्ट ऑफ टंग. तूं खंयसरी वयशी एकूच भास उलयता न्हू. जरी तो मनीस कन्नडा उलयता, जरी तो मनीस उर्दू उलयता आनी कसली भास उलयता, म्हणजे एकूच कसली कॉमन लँग्वेज आसा तेंच्या मदीं रिटेटाक वयतले जाल्यार गिफ्ट ऑफ टंग न्हू. सगळीं एकूच उलयता न्हू काय डिफरंट आयकल्यार. हांवें टॉपीक म्हाजें हांव प्रीच करतालें हेजेर आनी हांवें हें केलें, पूण देवान म्हाका रोखडेंच न्हू प्रूफ करून दाखयलें. एकलो भाव कन्नडान प्रीच करतालो तांकां आनी तो दर्यार वचोन जिबेची भास आमी उलयता तीच. तो कितें प्रीच करतालो? कन्नड भाशेन, पूण जिबेची भास तीच उलयतालो. आमी जी उलयता पळय ती म्हणजे कितें? एकूच भास न्हू. ह्या संवसाराचेर एकूच भास आसा देवाची, ती देवा कडेन उलोवपाक सगळ्यांक रायट आसा आनी सगळ्यांनी ती उलोवपाची. ती केन्ना आमकां एक्टिवेट जाली आमच्या भितर, आमकां कळोन येयलें Act 2 चॅप्टरान पळया, दमदुताचो इतिहास 2. 50व्या दिसा उत्सवाच्या सुमाराक ती सगळीं एके सुवातेर जमलेली आसली. आपसूच झमझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकून आयलो. ह्या आवाजान ती सगळीं त्या आख्खें घर भरलेलें आनी उज्या सारक्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटवल्यो आनी ताचेर एकामेकाचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान ताका आत्म्याच्यो दिल्ल्यो उलोवपाच्यो घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागली. कितें जालें? 50व्या दिसा आमी जाणा न्हू जेजू मरोन सगळे शिपाळलेले न्हू. तांकां कांय कळनासलें कितें करूंक जाय. जरी तांच्यांनी शिकलेलें, जेजू वांगडा आसलें, पुणून तांकां सगळे एके कडेन शिपाळलेले न्हू. एकीच कडेन आसले ते, कोण आनी खंय आसलो कोण. पूण जेन्ना ते 50व्या दिसा एकाच रुमान बसलेले आनी देवाचें हें करताले मागणें, तेन्ना तेंचेर जिबो कश्यो उज्याच्यो जिबो, उजो कसो न्हू तशेंच भाशेन ते देंवून येयल्यो. तांकां कितें घेतलें? दिश्टी पडले आनी सगळे पवित्र आत्म्यान भरले. म्हणजे जेन्ना आमकां पवित्र आत्म्यान भरलें आनी रोखडेंच ते कितें जालें? जिबोच्यो भाशो उलोवंक लागले न्हू, विचित्र भास उलोवंक लागले न्हू. केन्ना उलोवंक लागले? पवित्र आत्म्यान भरले तेन्नाच न्हू. आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं पयलीं, पूण आमी जिबेचे भाशा उलयतालीं, आमकां समजणी नासली. पळय हांगा म्हणटा जेन्ना तेंचेर पवित्र आत्मो येयलो, भरले, रोखडेच ते त्यो भाशा उलोवंक लागले न्हू. हांवें न्हू हे पवित्र आत्म्याचे गिफ्ट ऑफ टंगाचें म्हाका कांय शिकोवण नासलें. फस्टूच जेन्ना हांव अशीच घरान एका प्रेयर सर्वीस जाताली, हांव वयताली आनी तेंच्यो टेस्टिमनी जेन्ना आयकताली हांव घोवाई
गोवायक्यो तेन्ना म्हाका दिसलें कितें ती म्हणटाले आपूण ल्हान भुरगे जाले आनी विचित्र भाशेन उलयले, म्हणजे दुसरीच भाशा उलयली, जीब म्हाजी अशी जाली आनी तशी जाली. आनी म्हाका ती एक आवडो कसो हांव निकतीच वयताली. म्हाका कांय जेजूचे न्हू उतराचे कांय समजोनी नासलें आनी हे जिबेचे देणे म्हणजे कितें तेंच खबर नासलें म्हाका. तरी पूण हांवें कितें म्हटलें, जेजू म्हाका जाय, कित्याक कितें बरी खुशाल आहा न्हू सगळीं. कित्याक पवित्र आत्मो येयलो म्हणटकूच सगळें कितें जाता. म्हाजे एक्सपिरियन्स हांव जाणा, जेन्ना फस्टूच पवित्र आत्मो येयलो तूं संवसाराचें न्हू कितेंच तुका पडलें ना, तूं कितलेंय हें आसूं. हांव जेन्ना पोटा गेली तेन्ना म्हाजे भयणीक जोर येतालो, म्हाजो डॅडी पियेतालो आनी हांव ते हितून पोटा गेल्ली. म्हाका पयलीं 2 दीस वाज येयलो. जेन्ना म्हाका पवित्र आत्मो जें हांवें मागलेलें न्हू तेंच म्हाका, जेन्ना हांवें कितें वायट केल्लें न्हू तें हांवें जेजूक सांगलें. आनी रोखडेंच हालेलुया म्हणटाना म्हाका हे जिबेचे देणे पवित्र आत्मो मेवलो. हांव खरेंच ते चेडूं सांगता, भयण सांगताली न्हू टेस्टिमोनियल, एक धाकटुली भुरगीं कशी जाली आनी म्हाका जिबेचे देणे जाले आनी हांव इतली मोगान जेजूच्या बोल्ली. म्हाका कितेंच उडास ना, म्हाका घरा कडेन येवपाचें पासून दिसनासलें. जे मनीस गेल्ले न्हू तेन्ना म्हाका येतालो वाज, हांव फुकट येयली हांगा अशें म्हाका दिसतालें. पूण जेन्ना म्हाका पवित्र आत्मो येयलो म्हाजेर, हांव तेन्ना कांयच नकळो आं जेजूची कितेंच खबर ना म्हाका. पूण एक हांवें म्हटलेलें म्हाका जाय हे जिबेचे देणे. ते जिबेचे देणे तेच फस्टूच केरळा गेला तेन्नाच म्हाका जिबेचे देणे मेवला आनी हांव इतली खूश. तेन्ना खरेंच म्हाका तें सुकणें हांव दिसतालें म्हाका हांव सुकण्या भाशेन उडटा कशी. म्हाका आजुनूय ते एक्सपिरियन्स असो याद येता. इतली खूश आसता, खूश सारकी हांव. म्हाका कितेंच पडोंक ना. जेवण उपास म्हणटा न्हू असलो उपास, जेवण म्हाका नाकाच. हांव जेयत नासली. हांव म्हाजें पोट भरलेल्या भाशेन उमेदीन सारकी तो दीस. म्हाज्या वांगडा गेल्ली न्हू म्हाजें तूं अशें कितें जालां, तूं पिशें जालां म्हणटाली म्हाका. कित्याक हांव फक्त देवाचें गायनाच करताली, फक्त गायना. ती कितें म्हणटा न्हू तीच मागीर नाताना सगळें हेका. कित्याक हो पवित्र आत्मो इतली खुशाल काय दिसताली म्हाका थंयच रावूं. पूण येवचें पडटा, थंय रावूंक गावना न्हू. कोण गेल्लो पडटा रावूंक गावता आमकां सारकें. 2 वीक बीन आमी 2 वीक बीन रावल्या, पूण चड दीस तर रावूंक दिनासले. सो जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेवलो तेन्ना हे जिबेचे देणे मेवला न्हू. आं बरोवन घे स्क्रिप्चर. कित्याक सांगता मागीर लोक म्हणटा कितें पवित्र आत्मो ना, जिबेचे देणे ना. सॉरी, पवित्र आत्मो आसा, जिबेचे देणे ना बायबलान जिबेचे देणे आसा. जेन्ना 50 सगळे शिसांचेर केन्ना एकठांय जावन ते मागणें करताले तेन्ना तेंचेर पवित्र आत्मो येयलो न्हू. आनी पवित्र आत्मो येयना फुडें रोखडेच आमचेर जेन्ना पवित्र आत्मो येयला न्हू तेन्ना आमकां रोखडेच जिबेचे देणे मेवलेले आसा. पूण आमकां खबर ना. आं कळटा आसलें न्हू आमचेशी जेन्ना पवित्र आत्मो येयला बॅप्टिजमाच्या टायमार म्हणटा न्हू तेन्नाच आमकां जिबेचे देणे आमचेशी आसले. कळ्ळें. मागीर आनी कडेन आसा Act 10. तुमी वाचून पळोवया. Act 10 जेन्ना पेद्रू एका कॉर्नेलियस म्हणून तेच्या घरान अनबावती लोक आसलो थंयसर, सगळो जल्माल्लो, खूब जमा जाल्लो. पूण पेद्रू प्रवचन करतना कितें जालें, तेंचेरूय पवित्र आत्मो येयलो आनी ते सगळे अनबावती आसले. तें सगळीं कितें जालें, पवित्र आत्म्यान बोलना फुडें हात्यो बसो उलोवंक लागली. आसा न्हू बायबलान. कॉर्नेलाच्या घरा ते Act 10. Act 10 वाचतालो. कोणाक स्क्रिप्चर मेवल्या Act 10 तो चॅप्टर तो. कॉर्नेल Act 10 कॉर्नेल आनी तेजो
तोय ऑन भारती आसलो, पूण तो दिवपी आसलो, पावलो आनी कर्नल. स्क्रिप्चर तेन्ना म्हणजे ते पेद्रू तेन्ना प्रवचन करतालो. मानूनच ते सगळे तेका दर्शनान तेंगेर वचपाचें सगळें पयलीं वनवर्स आहा. कहो वच हें तेका कितें दाखयलें. कर्नलाकाय पेद्रूची बोली. विदेशांक पवित आत्मो घेतलो. पेद्रू असो उलयतना 44 पेद्रू अशें उलयतना आसतना ताचें उतर आयकतना सगळ्यांचेर पवित आत्मो देंवून आयलो. ते तुमी वाचा आख्खो चॅप्टर. हे 44 अशें आहा. विदेशांक पोरयान देवान पवित आत्म्याचे देणे फावो केले. कोणाक? विदेशांक. जे मनशांक देवाची जेजूची वळख नासली, उतराची वळख नासली, तांकां पासून पवित आत्मो फावो केलो. म्हूण पेद्रू बरोबर आसलेले सुपार केले सगळे भावार्थी थोडकले, कित्याक ती 8 भासो उलयताली आनी देवाक वखाणटाली म्हणून तांकां आयकूंक येयलें. कितें जालें? जेन्ना तांकांय पवित आत्मो मेळ्ळो, विदेशांक पवित आत्मो मेळ्ळो, तेन्नाय तांकां रोखडेंच तांकां आवाज येयलो. लोकांक म्हणटा विचित्र भासो उलयताले न्हू विदेशांक. सगळ्यांक हे देणें दिला देवान, जो कोण भावार्थ दवरता तेचेर. कळटा? सगळ्यांक देणें आसा न्हू हे कोण भावार्थ दवरताचेर. मार्क 16:17 दुसरेच जो कोण भावार्थ दवरता रोखडेंच ताका ही खुणां दिश्टी पडटली. आमी सकाळीं शिकतालीं न्हू, ही खुणां दिश्टी पडटली आमकां. ती जो मनीस भावार्थ दवरता न्हू, ही आमची सावळी आसा न्हू, तशी आमकां ती खुणां दिश्टी पडटली. ती आमकां वच म्हटल्यार पासून वयची ना. ज्या मनशान भावार्थ दवरता न्हू, तो मनीस म्हणीत ही खुणां म्हाका नाका, हांव विचित्र भाशा उलोवची ना, हो पिडेसाचेर हात दवरची ना, भावार्थाचेर अशें करची ना मनीस जाल्यार पासून ती आमकां साडून वयची ना. जशी आमकां ही सावळी सोडून वयता आमकां आमची सावळी फाटल्यान नाका म्हटल्यार, तशी आमकां तें गिफ्ट आसा. तशें हें गिफ्ट आसा. जिबेचे दोणे जी कोण भावार्थ दवरता ताका हें एक गिफ्ट आसा, एक देणें आसा देवाचें, आनी तें फुकट देणें आसा. मार्क 16:17 हे बायबलान आसा. कित्याक सांगता जाणा, एके भयणीन ती अशी आमच्या हितून आसली, पूण तितली तिणी शिकून खबर ना. ती म्हणटा एका देवाच्या मनशान सांगलां ही भास ना, ही भास ना, ही आमी म्हणच्यो न्हू देवचारा कडसून, तेंच्या आमी म्हणच्यो न्हू, ही देवाची भास. तशें ताका हें केलें. पूण जेन्ना तिणी ग्रुपांत घातलें तेन्ना तिका हांवें सोमतें कोटेशनान धाडून घातली. ना जाल्यार ही कितें काय म्हणून ही बायबलांचेच, आनी बायबल सगळ्यांचो एकूच न्हू. खंयच्याय ग्रुपान वयशी जाल्यार एकूच बायबल आसा, तीच शिकवण आसा. सो ती आसतलेच न्हू. म्हाज्या बायबलाचेर आसा, आमच्या बायबलाचेर आसा, तेंच्याय बायबलाचेर आसोकूच जाय. कित्याक ना म्हणटा आमी तें शिकोवंक ना. आमी तें वचोन पवित्र आत्म्याकूय इचरोवंक ना हो बायबल आमकां शिकय. पवित्र आत्म्याचो आदार घेतल्या शिवाय हो बायबल कोणाकूच शिकोवंक जावचो ना. खरें न्हू? कित्याक तो शिकोवंक न्हू, तो शिकयतलो सांगला न्हू. कोण आनीक शिकयतलो? तोच शिकयतलो. जरी आमकां मनीस दिसता, हांगा उबे रावलेले मनीस दिसता, हांव दिसता, पूण हांव शिकयना. तो पवित्र आत्मा म्हाज्या उद्देशी शिकयता. आमकां सगळ्यांक तो रेडी आसा सगळ्यांच्या तोंडांसून उलोवपाक, पूण आमी ताका कूट दिता,
आमची कूड घे आनी यूज कर म्हणटा जाल्यार तो आत्तां रेडी आसा तुका शिकोवपाक. जितले आमी टायम घालता न्हू तितल्या टायमाचेर पवित्र आत्मा आमकां शिकोवंक तयार आसा. आमी म्हणटा आमी बिजी आनी तो मागीर दुसऱ्यांक वेचून काडटा. आतां भयणीक विचारता तूं देवाचें उतर परगट्टा वो तूं मॅसेज वचून कोणाक सांगता ना म्हणटा दुसरें ना तिसरें. तो कोणाक रावना. पवित्र आत्मो कोणाकूच रावना. एक स्पेशल मनीस हो म्हाजो एकाच रावतलो हांव ना. तूं ना म्हणटा दुसऱ्याक. म्हाज्या लायफान हें हांवें सारकें पळयलां. हें हांवें म्हाज्या वांगडा कितलीं आसलीं आनी कितलीं गेलीं आनी हांव खंय आसलें. हांव म्हाज्या फाटल्यान येवन कितल्या जाणांनी कूड देवाक दिल्या आनी देव कसो यूज करता. हांवूय खूब फारां बिजी उरल्या. हांवूय देवाक म्हाका जाय तेन्ना हांवें काम केलां. हांव म्हणटा इतलीं वर्सां पूण इतलीं वर्सां हांवें देवाक जाय तशें जिवीत जिवंक ना. म्हाका जाय तेन्ना हांवें बायबल क्लास परगट केल्या. म्हाका जायना. म्हाका हॉलिडे आसता पळय तेन्ना देवाकूय हांवें वेटींग लिस्टार दवरला. हांव देवाक ब्लेम करिना. म्हाका हांव इतलीं वर्सां आसून सुद्दां हांवें देवाचें उतर सांगता म्हाका जाय तशें पवित्र आत्म्याक सांगलां यूज कर म्हणून. तशें जायना. म्हाका जाय तेन्ना पूण तेका जाय तेन्ना तूं तेन्ना कूड दिता तेन्ना तुका तो शिकयता. फक्त तेका कितें जाय कूड. बाकीचें तो काम सगळें आपूण करता. तुमकां दिसता हांव बायबल शिकल्या म्हणून? कोणाक दिसता? सो भावार्थान आमी भावार्थ दवरता तेका रोखडेंच जिबेचे देणे नाका म्हटल्यार पासून ते आमच्या फाटल्यान येतले. मार्क 16:17. आमी मागीर आख्खो चॅप्टर न्हू 1 Corinthians 14:2 आमी पळोवया. आख्खो चॅप्टर हेजें तें प्रवचन आनी देवाचे गिफ्ट ऑफ टांगेचे आसा तेचेर सगळी स्टोरी म्हणजे कशें कितें तें आमी थोडे स्क्रिप्चर घेवन शिकोवया. 1 Corinthians 14:2. जी कोण विचित भासांनी उलयता ती कोणा कडेन उलयता? देवा कडेन उलयता, मनशा कडेन न्हय. कित्याक कोण तांकां समजना. तर ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गुटान स्वताची खबर करता. कितें खबर करता? स्वताची खबर. जी कोण जिबेची भाशा उलयता ती कोणा कडेन उलयता? देवा कडेन उलयता आनी ती मनशांक खंयच्याच कळना. बरो खबर म्हणजे देंवचाराकूय कळना. ती विचित भासा ही देवाकूच कळटा. देव आनी हांव ही भास आमी उलयतना आनी ती आत्म्या उद्देशी उलयता आमी. म्हजो आत्मो आनी देवाचो आत्मो तो उलयता आनी ते गूट कितें आसा ते कितें सांगता फुडें? ती आत्म्या उद्देशी गुटां स्वताची खबर करता. स्वताची फाल्स हेची कितेंच खबर करिना. स्वताची खबर करता. जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमी देवाशी उलयता आनी ती गुटाची खबर करता स्वताची. हे न्हू सगळें. आमी कोण आसा? आमी कोण? आमचेशी आत्मा आसा? आपणेची आत्मा आसा? आमचेशी आत्मा आसा? ब्रदर तूं सारको चित दिवना. काल तुका भयण विचारतले आनी तोच आन्सर तुवें दिला आनी आतांय तोच दिला आन्सर सारको. परतूय विचारतले मागीर ते भयण तुका वी आर द स्पिरीट. डू वी हॅव अ स्पिरीट? डू वी हॅव अ स्पिरीट? आमी वी आर द स्पिरीट. आमी एक आत्मो
आमी आत्मो कूड हांव एक आत्मो म्हाका मन आसा आनी कूड म्हणटा त्या घरान हांव रावतां खंय रावता कुडीन म्हाका एक मन आसा हांव आत्मो म्हाका मन आसा कूड म्हणटा त्या घरान हांव रावतां एक घर एका घराक नांव कित्याक पडलां म्हजो आत्मो रावता म्हणून न्हू ह्या घराक नांव कित्याक पडलां आत्म्यांक लागून न्हू आनी म्हज्या आत्म्यांक नांव आसा हे कुडीक नांव आतां हें घर हे घराक नांव आसा खाली आसा जाल्यार आतां हें घर कोणाचें मॅथ्यू कित्याक मनीस रावता म्हणून हे घरान कोण रावता म्हणून ताका नांव पडलां मॅथ्यू हावस न्हू तशेंच एक कुडीक म्हाजो आत्मो रावता म्हणून ताका नांव पडलां आमी आत्मो जाल्यार आमी आत्म्यांक जेवण कितलें दिता केन्ना दिता आमी 8 दिसांनी एकदां 8 दिसांनी न्हू मिसाक केन्ना वयता सद्दां वयता पडटा मातशें 8 दीस उरता न्हू तें जेवण पोटाक आत्मान उरना 8 दीस आतां कुडीक आमी 8 दिसांनी जेवण जेयलें जाल्यार कितें जातलें आमचें कूड आमी वचकत जातली कूड म्हणून बेगीन खातालीं न्हू हांव सगळीं जाणां म्हाका बारीक जाल्यार पयलीं भरपूर खातालीं तरी तेंच कित्याक कुडीक आमी आत्म्यांक केन्ना आमी जेवण दिलां आपयल्यार पासून आमकां आत्म्यांक जेवण दिवपाक खूब एक्सक्यूज न्हू प्रेयराक यो देवाचें उतर आयक युट्यूबाचेर वच टायम ना म्हाका म्हणूंक ना आमी जरी आमचो आत्मो घोट जाल्यार आमची कूड घोट न्हू भितरलो आत्मो घोट जाल्यार आमची कूड घोट आमी सकाळीं शिकतालीं पळय काल आमकां राती भयणीन शिकयल्लें कोण नासलें तांकां हो आत्मो हें मन आनी कूड तें हें घालया मातशें नेवी येयलें म्हाका मागीर भयण रिविजन घेतलें तुमकां मातशें रिविजन घेवया आमी आत्मो न्हू मन आनी कूड हें स्पिरीट सोल आनी बॉडी आमी कशी जियेतालीं हे पयलीं मन आनी कूड ही दोगांय जियेतालीं आतां कुडीच्यो कसल्यो वंडावळी आमच्यो सगळ्यो संवसारी न्हू संवसारान कितें जाता तितलें आमच्या कुडीक जाय ही कूड हे आतां कितें सगळ्यो पाट्यो बिट्यो सगळ्यो सोरो वायट उतरां सगळें हितून एक मनीस सोरेकार हो मन आनी हें मन आमचें खाली आसा खाली मन कितें करता जाणा खाली जर कूड ओडटा थंयसर ओडटलें तें आत्मो ओडटा थंयसर आत्मोय ओडटलें खाली आहा तें खंयसरूय ओडटा तें आतां सोरो पिवंक वयता तो मनीस कुडी वाटेन ओडटा न्हू सोरो पडटा तो मनीस कितें करता कूड आफयता थंयसर वयता ताका जायना कित्याक कूड अस्कोत आसा जेन्ना एक सोरेकार येता देवाचें उतर ताका एक आत्म्यांक बरें जेवण मेळटा आत्मो ताचो बरो गोड जाता आनी परत वचोन ताका सांगीत बार बीन वचत जाल्यार ताका आत्मो ओडटा देवाच्या उतरान आत्मो गोट जाल्यार कुडीचेर जैत व्हरूंक शकता हो जर गोट आहा कुडीचें कांयच शाणपण चलना आनी होच करता जाल्यार कूड आत्म्याचेर जैत व्हरूंक शकना कुडीक आनी आत्म्याचेर हें ना कूड फक्त मनाकूच धरून ओडटा जितलें आमी देवाच्या उतरान रावता तितलें आमी आमचो आत्मो आमचें मन कंट्रोल करता ताका लागून उपास पासून केल्यार कुडीचें आमी कांय आयकना आत्म्याचें आयकता जेन्ना आमी देवाच्या उतरान प्रमाणे उपास करता तेन्ना आमी फक्त मन आमचें कुडी आत्म्या वाटेन वता कुडी वाटेन वतना कुडीक आमी ना कुडीचें आमी आयकना कळटा मन खाली आसा आमचें जितलें आमी देवाच्या उतरान वयता न्हू तितलें आमचो आत्मो घोटायेन भरता गो
हे दोनूय एक जाता तेन्ना देवाचें उतर आसता घोट आसता तेन्ना आनी हे रात चलयता कुडीचेर बसून. कुडीक आत्म्याचेर रात चलोवंक जायना. कुडीक कितलेंय जेवण घाल कुडीक आत्म्याचेर वचोंक जायना. एग्जाम्पल हांवें सकाळीं दिल्लें एक टायर पयला न्हू आमी गाडयेचो टायर भितरलो ट्यूब पंक्चर जालो जाल्यार गाडी फुडें वयतली भितरल्या ट्युबाचेर सगळें आसा. आरे तो टायर कितलो स्ट्रॉंग दिसता भायल्यान चलचो ना. कितलो स्ट्रॉंग दिसना टायर गोड दिसना. तो चपलाक हो दिसता मातसो दिसतलो पूण गोठ्यान सारको हे भितर हे आलो तें कळटा. तशें आमचे कुडीक आमची कूड कितलीय गोड आसो भितरलो आत्मा आमचो वीक आसा जाल्यार कुडीचेर जैत व्हरोंक जावचो ना. कळ्ळें. ताका लागून आमी आत्म्यांक जेवण दिवंक जाय. जेन्ना आमचो आत्मो घोट तेन्ना आमकां कुडीचें कांय पडोंक ना. पळयलें. आनी एक गिफ्ट जिबेचें देणें खंय आसा आत्म्यान आसा. आनी आमी मनाक ट्रेन करूंक जाय आत्म्यान आसा म्हणून. मन इतलो तेंप कुडीचेंच आयकतालें. परत परत आमकां स्क्रिप्चर कित्याक म्हणूंक जाय मनाक आमी रिन्यूवींग ऑफ मायंड आमी रिन्यू करूंक जाय मायंड आमची. आमचें मन बदलूंक जाय देवाच्या उतराचेर. आमी संवसार हितून वाडलेलीं आसा न्हू आमकां. ताका लागून आमी आत्म्यान आमची सगळी गिरेस्तकाय आत्म्याची गिरेस्तकाय आहा. सगळें पेखोवणी डिलिव्हरन्स सुटका सगळें तुका कितें जाय तितलें आत्म्यान आसा. तें जर आमकां आमच्या कुडीन दिश्टी पडोंक जाय हितून जाल्यार आमी आत्म्याचें मन रिन्यू करूंक जाय. आतां आमी कोत्ता न्हू आनी आमकां कितले जाणांक पेखोवणी मेळटा ना. कित्याक मेळटा ती आमी मन देवाच्या उतरा प्रमाणे चलयता. आमचें सगळें मनाचेर आसा. आमी जिबेचें देणें न्हू आत्म्यान आसा. कळ्ळें. आसा आमचेशी आमी आत्म्यान मन घेवन बापाशी उलयता तेन्ना आमचे कुडीक कांयच कळना. तें 1 Corinthians 14 पळोवया. मनाक कांय कळना आमचे कुडीक कांयच कळना. थँक्यू जीजस. कित्याक हांव एके विचित भाशेन प्रार्थना करीत जाल्यार म्हजो आत्मो प्रार्थना करता पूण म्हज्या गिन्यानाक आदाव ना. कितें म्हणटा जेन्ना म्हजो आत्मो आनी मन देवा कडेन भासाभास करता जिबेचें देणें घेवन तेन्ना म्हाजे कुडीक कांयच आदावना. जेन्ना आत्मा आनी मन उलयता तेन्ना कुडीक कांयच कळना. आमी तें चिंतपाचें ना. चिंतूंक जाय कित्याक बापाशी उलयता आमी तेन्ना आमचो आत्म्याक जेवण मेळटा. जेन्ना आमी जिबेचें देणें उलयता तेन्ना कळटा. आमी चिंतता न्हू थोडी म्हणटा म्हाका जिबेची भाशाच येयना. कित्याक आमी कुडीन चिंतता. कळ्ळें. केन्ना आमी म्हणटा आमी कुडीन चलता. जेन्ना आमी म्हणटा देवाचें उतर उडास उरना तेन्ना आमी कुडीन चलता. जरी आमी आत्म्यान चल्ल्यार आत्मा आमकां मनाक आमच्या उडास करता. समजता. केन्ना आमी आत्म्यान उडास चलत जाल्यार आत्मा आमकां देवाचें उतर उडास करता. आतां आमकां कोण उडास करता. आमी बायबल बरोवन हाडला आनी बरोवन तर हाडीत जाल्यार तें प्रवचन करूंक पावना आमी. कितें बरें म्हणटा आमी देव सांगता तेंच बरें. आमची शाणपणां करिना हांव स्टार्टींग बीन बरोवन हाडटाली बूक बरयताली आख्खी रात बीन. मागीर तें एकूय उतर सांगूंक जायनासलें कित्याक तो पवित्र आत्मा कन्फ्यूज जातालें. मागीर हें सांगू काय तें सांगू. मागीर म्हणटालें ना तूं सांगता तें बरें न्हू. पवित्र आत्मा सांगता तेंच बरें न्हू. तेंच बरें. सो आमी आमकां चड जेन्ना जिबेचें देणें उलय म्हटलें न्हू आमी जाणा
एका भुरग्या भाशेन आमी चिंतपाचें एका भुरगो कशें जावपाचें. हांव भुरगें आसतना म्हज्या आवय बापाय कडेन ल्हान आसतना 6-7 म्हयन्याचें कशी उलयतालीं. आमी पळयता न्हू आमची भुरगीं कशीं आमचेशी उलयता. ती भास घेवन आमी उलोवपाची. कित्याक ती आत्म्यान आसा न्हू. आमी ना म्हणपाची ना. आमी चिंतपाचें ना की कुडीक कांय आमचें आदाव ना म्हणटा न्हू, कांय समजोवचो ना म्हणटा. ताका लागून आत्म्याक जाय आमी स्टार्ट करूंक जाय. हालेलुया राबा रा 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 बाबा आपुणूच जाता. आनी आमी बापाशी उलयता आनी खोशयेन उलोवंक जाय. कित्याक ते सर्गीच्या बापाक चे भुरगे आनी आपूण हांव आनी म्हजो बापूय उलयता आनी ती देंवचाराक कळना भास. जेन्ना आमी उलयता न्हू ही भास तेन्ना तो मांडण्यो घेवन येता, आपणाचे प्लान घेवन येता, आमचे कडेन आपणाची येवजण घेवन येतलो. तेन्ना तेंचे तो कितें जातलो, कन्फ्यूज जातलो न्हू. आतां हांव तुज्या वांगडा बरी उलयतां, हांव तर तुज्या वांगडा कन्नडान उलयतां आनी तुका कन्नड भास येना, तूं कितें करतलें? आपूच जावचें ना. आं आतां जर हांव तुज्या वांगडा कसली तरी दुसरी भास उलयतां, तुका येना, हिंदी उलयता सांग, तूं कितें करतलें? बेजार जातलो न्हू भाव. हां बेजार जावचो ना. आतां कन्नड उलयल्यार तसो देंवचार बेजार जाता. तेका कळना न्हू. समजता? तो मागीर कितें जाता, बेजार जावन वयता. सो आमी उलोवपाची जिबेची भास. ताका बेजार कन्फ्यूज करूंक जाय न्हू. ताका एकूच आहा, जिबेची भास उलयत राव. तो कितलो गोत रावतलो? हांव जर कन्नडा उलयत रावलें, तुमी हांगा कितलो गोत रावतले? आं आं रावतले कोण तरी? आं तो वयतलो न्हू आमकां सांडून. तुमकां भास येना म्हण तुमी वयतले उठोन न्हू. तसोच देंवचारूय जेन्ना आमी जिबेची भास उलयता न्हू तेन्ना तो आमकां सोडून वयता. बरी खबर न्हू. हां आं आमकां आमी शिकल्या कोणाक वचून तुले आमी शिकल्या म्हण तुमकां शिकयता ना. लोकांक आजून खबर ना कित्याक ती आजून उगडापी जावंक ना. जाता आतां जाता न्ही ती म्हणजे जातली. सगळ्या लोकांक कळोंकूच जाय ही देवाची भास. म्हणजे देवाच्या भुरग्यांक देवा कडेन उलोवपाचें सगळ्यांक रायट आसा. सगळ्या भुरग्यांक जशें भुरग्याक आवय बापाय कडेन उलोवपाची रायट आसा तशेंच एका भुरग्याकूय उलोवपाची रायट आसा देवा कडेन. हां म्हणून तें उगडापें जाता. आनी तें उगडापें कशें जातलें? आं आमी जर म्हणीत म्हाजी भुरगीं म्हाजी बायल म्हणून त्या दुसऱ्यांक उगडापें जातलें? आं आमीच जर घरा कडेन रावल्लीं, आतां आमची भयण कालची घेतली, आमी घरा कडेन रावल्लीं जाल्यार तुमकां उगडापें जातलें आसलें? आं भायर सरोंक जाय न्हू कम्फर्ट झोनांतलें. आमचें बरो कम्फर्ट आसा, आमकां भायर सरोंक जाय. आमकां तर येतलें जाल्यार हांगा 3 बसी क्रॉस करून येवंक जाय फोंड्या येतलें जाल्यार. हां कित्याक आतां आमकां तुमचो मोग आसा. कोण तरी येतलो, कोण तरी एक उतर भायर सरता त्या उतरान साल्वार जातली. आमी सगळीं जर आमी म्हणटा लोकांक खबर ना, लोकांक खबर ना म्हणटा, खरेंच खबर ना. पूण आमी जाणा आसलेलीं कितें करता? आं सांगूंक जाय न्हू. वचोंक जाय आमी नोकळ तांकां. देवान तयार केल्या कोण आयकना म्हणून. देवाची सगळीं भुरगीं आयकताच. आनी जे बी आमी घालता ते हें मोरान आसलेले बी आमी हें देवाचें उतर अनकरप्टेड सीड. ही मोरान आसलेली बी आमी घालता ती केन्नाच मोडची ना. तुवें आयज तर बी घातल्या ती किल्लतलीच. हांव आयकतालें इंटरनॅशनलान ते हॉल दिला. खूब जाणां आतां आमचो रिट्रीट मेंगलोराक आसा न्हू. आयकलां कोणी? ब्रदर जॉन्सन इंटरनॅशनल रिट्रीट मारगांव दिता हांगा मेंगलोराक. थंय एक प्रोपसी जाली. थंय एक तें हॉटेल समर स्टँड आनी थंय लोक रावतालो आनी तेच्या फाटल्यान म्हणटा एक रिसेप्शनाच्या फाटल्यान एक तेणी प्रेयर रूम केला. थंय म्हणटा लोक येतालो आनी ते 45 इयर्स 45 वर्सां जालीं थंय लोक
मागणें करतालो कितें म्हणून हांगा नेशन येतलें म्हणून नेशनाचें मागणें जातलें म्हणून. केन्नाची प्रोपसी 45 years म्हणटा आनी ती प्रोपसी आतां नॅशनल सगळो रिट्रीट आख्ख्या इंटरनॅशनलचो रिट्रीट जी बी घातलेली ती कितल्या वर्सांनी केल्ली आनी आमी म्हणटा आमचें उतर आयकोना. आमी बी घालता ती बेश्टी वयतली. आयजाया 55:10-11 सांगता जें कितें देवाचें उतर जें तोंडासून भायर सरता तें बेश्टें येवचें ना किल्लाल्या शिवाय. जशें बर्फ आनी पावस पडटा बी आसा थंय किल्लोन येता न्हू. आतां आमकां गिमान बीन झाडां खंयसरूच दिसना. पावस पडलो म्हणटकू जे सुवातेर झाडां दिसना ते सुवातेर झाडां दिसता न्हू. दिसता थंय बी दिसताली पयलीं. पूण तें जशेंच आमी जेन्ना देवाचें उतर आमचें फक्त परगोडपाचें काम बाकीच्या देवाक कडेन हाडपाचें काम पवित्र आत्म्याचें. कळ्ळें. जें मनशाची जायना तें देवाची जाता. जें म्हजे कडेन जायना तें मनशाक हाडपाक त्या मनशाक देवाची जाता न्हू. हें केन्ना म्हणटा ना एक मनीस रीच मनीस तरणाटो जेजू कडेन येतालो आनी आपणाक शासनाचें जिवीत जाय म्हणटाले. तेजे कडेन खूब गिरेस्तकाय आसली. हांव तुमकां शॉर्ट सांगता हें तें आनीक टॉपीक आहा तें. तो म्हणटा रीच मनशाक सर्गीच्या राज्यान येवपाक कठीण. तशीच म्हणटा तशें जाल्यार कितें जातलें. तो कितें कंपेर कोणाक करता जाणा ऊंट पयला कोणी खेमल केदें आसता व्हडलें आसता न्हू. आनी सूय केदी आसता सुयेचें बीण सूय निडल तितून तें उंटाक वचपाक सोंपें म्हणटा. ते बिलान सुयेचे येदे व्हडले उंटाक. पूण हे श्रीमंत रीच मनशाक किंग सर्गीच्या राज्यान येवपाक कठीण म्हणटा. तशें जाल्यार कितें जातलें म्हणटा शीस थडकता. सो जेजू कितें सांगता जें मनशाची जायना तें देवाची जाता. हें म्हाका खूब लागता. हांवूय खरो सांगता हांव जेजूची आमकां कितें खबर आसली जेजू क्रिस्तांवांचो देव तेंच्या बसत मेळ्ळा आमकां कांय खबर. आमकां ल्हानपणासून अशीच वाडलें. हांव कशीच जेजू कडेन येवची नासली. आनी जरी म्हाजें हेल्थ बरें आसलें म्हाका तो जॉयंटीस सांगनासलें आनी आमचे सारके प्रॉब्लम नासले जाल्यार हांव येवची नासली. सगळीं जाणां न्हू आतां सगळ्यांचे सगळे बँक बॅलन्स सगळे जीव बीन बरो आसलो जाल्यार कोण तरी जेजू कडेन येतली आसली ना न्हू. जे मनशाची जायना ते म्हाजेशी जायनासलें ते म्हाज्या देवा कडेन जालें जेजू कडेन म्हाका वेचून काडपाक. हांव येवची नासलें म्हाज्या इश्टकरील कोणूच येवची नासलें. जे मनशाची जायना न्हू आमी देवाचें उतर दिता न्हू ते मनशाची जायना ते देवाची जाता. देव तांकां हाडटलो. आमी दिवपाचें काम कोणी आमी शिकलेल्यांनी देवाचें उतर दिवंक जाय न्हू. जेजूनी म्हणून येता आसलें न्हू कोणूच आयकना. फारीजी येवन हें करता जेजून सोडलां प्रवचन करपाचें बायबलान आयकलां तो वयता थंय प्रवचन करतालो. आयको नाल्यार ना आयको न्हू. आमचें तेंच काम देवाचें उतर परगडपाचें जें कितें आमी शिकलां पळय तें. कळटा. आतां विचित बाचाचें आमी बापाशी उलयता आनी आमच्या मनाक कुडीक कांयच कळना तें कसली भास ती न्हू. आमी उलोवपाचें सोडपाचें कित्याक ना. आतां आमी पावलून कितें केलें तें पळोवया. 1 Corinthians 14:18 तुम्हा सगळ्या परस चड विचित भाशांनी हांव उलयलां म्हणून देवाक दिनवासता. आमच्या परस पावलू कितें करतालो चड कोणा कडेन उलयतालो आमा परस विचित्र भाशेन उलयतालो देवा कडेच. हय देवा कडेन उलयतालो. आमी कोणा कडेन उलयता आनी पावलून कितें केलें पावलून कितें केलें
पावलूक जेन्ना विचित्र भाशेनी उलयतालो तेन्ना चड रेवल्युशन प्रकाशनी चड येयली आनी चड तेणी पवित्र पुस्तक बरयलां न्हू चडशीं लेटर टू गॅलेस्कियन लेटर टू कॉरिंथ फिलिपन कोणी बरयला एफिजन पावलून कित्याक कितें गूट आसलो तेजो कितें गूट आसलो विचित्र भाशेन तो म्हणटा न्हू तुमच्या सगळ्या पारस हांव विचित्र भासांनी चड उलयलां म्हणून हांव देवाक दिनवासतां सो आमकां देवाचें उतर परगटूंक जाय कितें जाय तितलें आमी कितें करूंक जाय जिबेचें देणें उलोवपाक जाय थोडीं म्हणटा कशें उलोवंक जाय आमी ल्हान भुरग्यां भशेन जात आमच्या युट्यूबाचेर ते पासून आमकां फास्ट फूड आसा ते पासून रोखडेंच मेळटा युट्यूबाचेर वयशी JCILM गिफ्ट ऑफ टांग म्हणून टायप करशी तुका खूब गिफ्ट ऑफ टांगाचे खूब कोणी कोणी म्हटल्यार पळय ती सगळीं येतली हांवूय तेंच करता हांव सकाळचें उठ्ठां आनी तें घालता आनी तेंच्या वांगडा हांव गिफ्ट ऑफ टांग उलयत रावता जिबेचें देणें वेरी इजी न्हू ती उलयता थंय आमी उलोवंक जाय बापाची भास कॉपी न्हू म्हणजे थंय आमी उलयता तेंच्या वांगडा उलोवंक जाय आमचो पवित्रात्मा आमकां डिफरंट भाशेन एकदां न्हू गायनांनी जातली कांय चिंतूंक जायना एकदां रडोंक येतलें कांय चिंतूंक जायना उलयता तेन्ना रडोंकूय येता म्हणजे भितरलो आत्मो हें जाता जिबेचें देणें उलयतना म्हाका पयलीं जातालें हांव म्हणटालें हें आनी कितें जाता गुमींग आमी जाणात कितें तें रोमन्स 8:26 पळोवया आत्मा आमच्या आदाराक येता कितें म्हणटा लायकवायज द स्पिरीट ऑल्सो हेल्प आवर इन्फिनिटीज फॉर वी नो नॉट वॉट वी शूड प्रे फॉर एज वी हॉट बट द स्पिरीट इटसेल्फ मेक द इंटरसेक्शन्स ऑफ आस विथ ग्लुमींग वीच कॅनॉट बी अटर कितें म्हणटा तेच पोरी जेन्ना आमी जिबेचें देणें उलयता तेच पोरवी आमच्या आत्म्या वांगडा कोण येता देवाचो आत्मो विनंती करता देवाचो आत्मो येता आमच्या वांगडा आमकां जेन्ना त्रासान इन्फिनिटी म्हणजे आमकां जेन्ना त्रासान आसता वो दुसऱ्या बसत पासून आमकां कळना जाल्यार आमकां कोण आदार दिता आमकां खूब फुडें कळना न्हू कशें मागणें करूंक जाय तें आमकां कळना न्हू केन्ना केन्ना आमकां कशें मागणें करूंक जाय कितें कळना तेन्ना आमी कितें करूंक जाय जिबेचें देणें उलोवंक जाय तेच परी पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या सांगाताक विनंती करता न्हू तो हेल्प करता आमकां जेन्ना आमकां कळना तेन्ना तेन्ना आमी जिबेचें देणें उलयता पळय तेन्ना एक सपोज आतां कुडीक आमचें कितें जालां आनी आमकां कळना कितें मागणें करूंक जाय कुडीक आमचें मन दाखयता पूण जेन्ना तूं पवित्र आत्म्याच्या हितून आत्म्यान जिबेचें देणें उलयता तेन्ना मनाक ट्रेन करता तेन्ना आमकां जाय तसो पवित्र आत्मो विनंती करता कोणा कडेन देवा कडेन एक भाव सांगतालो आपणाक दुयेंस आसलें आपणाक कळ्ळें जेन्ना जिबेचें देणें तो 8 दीस तेजे सारकें हें ना तेका क्युअर नासलें दुयेंस पळय कितें जाल्लें न्हू भावा तेका क्युअर म्हणजे तेका सारकें जावपाचें कांयच डॉक्टरा कडेन उपाय नासलो पूण तेजे गर्लफ्रेंड आसा तेणी तेका जिबेच्या देण्या बद्दल सांगलें
आनी तो जिबेचे तेणें उलोवपाक लागलो. 8 दिसांनी ते सिमटम ताका दिसताले ते नाश जाले. कित्याक जे परी आमकां कळना, म्हणजे खूब वर्सां जाल्लीं ताका कळनासलें मागणें करूंक. पूण जेन्ना तो पवित्र आत्म्याच्या आदाराक मागणें करपाक लागलो आनी तेजो आत्मो आनी देवाचो आत्मो विनंती करून एक जावन मागणी करून तेजे दुयेंस पासून गेले. कळटा जिबेचे देण्याचो कितलो पावर आसा तो. आनी पावलून कितें केलें तें आतां सगळ्यांक कळ्ळें कितें क्वेश्चन आसा. जिबेचे देण्याचे आमकां इम्पोर्टन्स आसा न्हू. जिबेचे देणे इम्पोर्टन्स आसा न्हू. आमी शिकतलीं, आमी प्रॅक्टीस करतलीं. कितेंय जाल्यार वस्तूक आमकां प्रॅक्टीस जायी न्हू. घेतलें आनी म्हाज्या भाशेन कितलीं वर्सां आसलें मेवलें पूण यूजूच करूंक ना. खबरूच ना. मेवलें म्हाका केन्ना पयलोच रिट्रीट केला तेन्ना, पूण कांय यूज करूंक ना. कित्याक समजूनी ना. वयतालें हांव प्रेयर ग्रुपाक. तुमी म्हणचे म्हाका घरा रावल्या ना. सोदतालीं कोणी म्हाका जॉयंटिसांसून बरें केला कोण तो, ताका सोदूंक भोंवतालीं. पूण हे जिबेचे देण्यान उलोवंक जाय म्हणून कोणाकूच खबर नासली. आमकां शिकयतले कशें न्हू. तेन्ना आमकां कितें खबर आहा तेंच आमी शिकयतले दुसऱ्यांक. सो ती कोणाकूच खबर नासली. म्हाका खंय कळटली. आनी हांव भोंवतालें जिबेचे देणें आसा काय हें ना. पयलीं पासून JCILMचेर हेजे जिबेचे देण्याचें चड शिकोवण नासली. फेथ मोग एक्चुली JCILMान येवन मोग कसो करूंक जावो, मोगान कशी जेवंक जायी तें हांव पयलीं शिकलें. म्हाका मोग म्हणजे तें कांयच कळनासलें. जेजू म्हणजे मोगूय म्हणून खबर नासलो. जेजूची जाणा आसलें. पयलीं मोग करपाक शिकल्या फॅमिलीचो. बापूय म्हजी आई मरोन बापूय म्हाजो खूब पिवपाक लागलो. ताका आमी पयलीं कितें कितें म्हणटालीं. जेन्ना JCILMान मोग भितर सरोना फुडें तो कितेंय करूं तिचो पांय काडलेलो. डायबिटीज जेजूचें वळख नासली उतराची. ताका खंयसरूय आसूं रिक्षा करून हाडप ताका घरा न्हाणप. हो मोग पयलीं शिकल्या. नाजाल्यार तो मोग नासलो जाल्यार बापायक पळोवचीच नासली. मरतना तो हॉस्पिटलान आसलो. तो बरे बरे दीस गेली तेन्ना सांगताली. हांव पोटां आसली तेन्ना आनी हॉस्पिटलान गेल्लो. हांव जेन्ना पोटासून येयलें आनी परत पयलें हांव हॉस्पिटलान सकाळीं येयलें आनी सांजचें हांव ताका हाडपाक गेलीं. ती सगळीं सांगताली बाय तुमच्यो बऱ्यो बऱ्यो खबरी तुमी खंय ताका पातयना. म्हज्या भुरग्यांचें बरें जावं म्हणटा. हो मोग खंय शिकलें हांव देवाच्या उतरान शिकलें. नाल्यार मोग हें बीन JCILMाच्या हितून वयतालीं पूण एकाना म्हणजे सुट्टालीं. पूण केन्ना आमचे कडेन मोग करूंक जाता जाल्यार कोणाचो दुखयता तेजो जेन्ना आमी रिगोवन आसता तेन्ना देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसता पळय तेन्ना. आमी देवा कडेन वयता आनी म्हणटा आमी देवाचो सगळो मोग करता आमी म्हणिना. कोण म्हणिना. सगळीं म्हणटा न्हू हांव देवाचो मोग करता. 1 John 4:20 कितें म्हणटा पळोवया. आमी सगळीं देवाचो मोग करता न्हू. देवाक मानवता आमी मोग करता म्हणून. आमी देव म्हणटा आपणाचोच मोग कर म्हणटा. बायबल कितें सांगता पळया 1 John 4:20. letter. If a man say, I love God and hate his brother, he is a liar. आमी कोण
आतां म्हणटाले कितें आमी मोग करता देवाचो आं पळया फुडें पळया फॉर इज दॅट लव नॉट इज ब्रदर whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? आमी जोर कितें म्हणटा आमी जोर आमी दिसता त्या भावा भयणीचो मोग करिना जाल्यार आमी दिसना त्या देवाचो मोग करतली कशी कशी मोग करतली आमी आं आनी आमी म्हणटा हांव देवाचो मोग करता हांव मागण्यांक वयता हांव मिसाक वयता सद्दां हांव रोजरी करता सगळें करता आनी घरान फॅमिली कडेन उलयना घरान सेपरेशन हो म्हाजो जागो तुजो जागो कोर्टान सारकें आसा मागणें केलें म्हणून पावतले हांव देव देव केलो म्हणून देव म्हणटलो हांव दिसना त्या देवाची तूं मोग कसो करतले ही फुड्यान तुजी भाव भयणां आसा तेंची तूं मोग करिना जाल्यार कितें सांगता आमकां स्क्रिप्चर हांव सांगता आं हें देवाचें उतर सांगता न्हू कोण फोटकिरी म्हणटा आमकां देव जेन्ना आमी आमच्या भाव भयणीच्यो फुड्यान आसलेल्या भाव भयणाचो मोग करिना तांकां फावो तो परामर्श दिना फावो तो मोग फावो तो आदार दिना जाल्यार आमी कोण फोटकिरी कशी मोग करतली आमी ज्या देवाक आमी पळोवंकूच ना तेजो मोग आमी खंय करतली जर फुड्यान आसले दिसता ती भाव भयणां आसा तेंचो जर आमी मोग करिना जाल्यार आमी दिसानांतल्या देवाचो कसो मोग करतली कसो मोग करतली कितें करूंक जाय आमी देवाचो मोग करता म्हणून जाल्यार आमी कितें दाखोवंक जाय कोळणी आमची कितें आसूंक जाय आं एक म्हाज्या वांगडा एक हिंदू भयण ती आसली ती म्हणटा ती आतां केन्नाय न्हू सांगशी न्हू पयलीं ती मोगाचे कॉन्फरन्स क्लास घेता ती देवाचें उतर परगडटा ती फोनाचेर तिजी पयलींच म्हणटली कितें आपणाक JCILMच्या भितर येवन मोग करूंक कितें तो कळ्ळो ती कितें करताली सगळें सोडलेलें आं केरळा वचून सगळें सोडलेलें पूण फॅमिली कडेन नासली झगडी घोवा कडेन बीन सगळें सोडून कितें फायदो जालो देवाकूच धरलो म्हणून जेन्ना ती म्हणटा ती स्वता सांगता आपणाची घोवाय की जेन्ना आपूण JCILMच्या टिचिंगांक भितर सरली मागण्यांक वचोंक लागलें आमचें न्यू क्रिएशन काळंगूट न्हू खूब जाणां येतालीं आमी खूब जाणां घेवूंच आसलें आजुनूय ती ऑनलायनाचेर आसा हें पळयता कॉन्फरन्स क्लासूय आसता ती आयकता ती सगळीं येतालीं आनी तिणी पयलें म्हटल्यार पयलें स्टेप तिणी आपूण कितें तें हें स्क्रिप्चर कितें तें तिका कळोन येयलें इतलीं वर्सां आपूण देव म्हणून करतालीं देवाची सेवा पूण आपूण आपल्या सरावंडींग आसा तेंचे कडेन उलयनासली जेन्ना तिका कळ्ळें तेन्ना तिणी मोग करपाक जरी जायनासलो मोग करपाक गोसा सुद्दां तिका मोग करूंक जायनासलो खंय आयकलां ताका कितें जाय तें जाल्यार ताका करूंक खाव जेन्ना भितर सरली तेन्ना आतां तो पासून ताका असो तापतालो प्रेयराक बीन वचों आतां ना ती मोग करपाक लागली न्हू सगळें तेजो सगळें सरावंडींग आसलें सगळें बदललें मोगूच करूंक शकली ज्या जाग्यार जागो घेतलेलो थंय घर बांदूंक जायनासलें जेन्ना मोगाचें स्टेप घेतलें
त्या जाग्याचेर तेणी म्हणटा आपणें इल्लेशें स्वप्न केलें. देवान तिका व्हडलो बंगलो आनी व्हडली भाड्याक दिवपाक बिल्डींग. ती म्हणटा आमकां आपूण धाकटुलें चिंतलेलें, देवान म्हाका भरपूर दिलें. भितर कशी एंट्री केली? मोगान देवाच्या भितर वचपाक. आतां तेंचेर मोगूच गोत तिका आतां पातयेत ना. कित्याक? ओ मोग. कितें जाय आमकां देवाची? भावार्थूय जावं, मोगूय जावं आमकां देवाचें येताना. मोग हे कठीण. मोग करूंक कठीण न्हू. तुकाच तूं विसरचें पडटा. तूं कोण तें विसरचें पडटा. तेन्नाच तो मोग करूंक जातलो. गॅलेशियन 2:20 सिस्टरीन दिसा घेतलेलें. ही म्हाजी स्क्रिप्चर सारकी फेवरेट. हांव म्हाजें नांव घेवन ती म्हणटा. कित्याक हांव मेल्या. हांव मेल्या जाल्यार म्हाका राग येतलो कोणाचो? सुजाता तूं मेला म्हणटा हांव. राग येतलो? कोणाक तरी जिवी आहा तांकांच राग येता न्हू. एक सुणो हांगा मेलोलो आसा, तेजे खोटो मार तूं, तो तुका रिएक्ट करतलो, घास मारतलो? हां, खोटो मारता तूं तेजेर. उदीक वचशी तो वयतलो? हां, तो कांयच रिएक्ट करचो ना, कित्याक तो मेला. आतां जर हांव मेल्या, म्हाका कोण कितें म्हणटा जाल्यार तें म्हाका लागतलें. हांवें सगळ्यांनी नांव घालून आपणाचें म्हणूंक जाय, तेन्ना तें अंडरस्टूड जातलें तें. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which is I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. कितें म्हणटा? आतां हांव जी येता ती हांव न्हू. जेजू क्रिस्त म्हजे सवय जियेता. हांव दिसता कुडीन, पण जेजू क्रिस्त तो म्हज्या पासत मेला खुर्सार, तो म्हजे भितर जियेता. हांव जियेता ती हांव न्हय. एके पॉयंट म्हाका सांगपाक लागली, फोन केला आनी म्हाजी डायबिटीज देवाना वाडल्या. डॉक्टर सांगता. म्हाका फर्स्ट करून ती स्क्रिप्चर उडाशिल्लो. आतां ही डायबिटी कोणाक जाल्या? आतां हांव कितें म्हणटा? हांव जें येता ती हांव न्हू. आतां रिपोर्ट कोणाक दिला वो? हांव. आतां म्हाका दिला रिपोर्ट वो. आनी ही स्क्रिप्चर कितें सांगता? हांव मेल्या. जेजूंक हांव क्रुसिफाय जाल्या खुर्साचेर, ते हांव मेल्या. आनी आतां हांव दिसता, पूण म्हाज्या भितर जियेता तो कोण? हे कुडीन जेजू क्रिस्त जियेता. तो रिपोर्ट कोणाक दिल्लो? म्हाजे कुडीक. आनी म्हाजी कूड खंय? खुर्साचेर खेळायल्या. क्रुसिफाय म्हणटा न्हू. हां, खुर्साचेर खेळायल्या न्हू. सो म्हाजे कुडीची खबर ऑलरेडी ती मेल्या खुर्साचेर. आतां जियेता तो जेजू क्रिस्त जियेता. आनी जेजूक हो रिपोर्ट जेजूचो कुडीचो जावचोच ना. कित्याक? जेजूक दुयेंस आसलें? बायबलान पळयलां ना. सो म्हाजे कुडीक दुयेंस जावचें ना. मनीस राव हांगलें तिका कसलेंच दुयेंस. कित्याक ऑलरेडी कुडू एक दुयेंस कोणा? आत्म्या कुडीचें न्हू खबर. कूड बंद आत्मो. आत्म्यांक हांगा कांयच ना, दुयेंस ना. हो देवाचो आत्मो. सगळें बरें तें हितून आसा. कुडीन कितें आसा? वायट तें सगळें आसा कुडीन. संवसाराचें कितें तें सगळें कुडीन आसा. आनी जेजू कितें म्हणटा? ही कूड मेली. आतां जियेता तो फक्त आत्मो. समजता? हां, कुडीचें कांय ना म्हणटा. आतां आमी न्यू टेस्टिमेंटान जेजू मेला तेन्ना जेजू सांगता हे कुडीचें कांयच ना. आतां जियेता तो आत्मो जियेता. सो कुडीक हे सगळे रिपोर्ट दिल्ले ते कितें जालें? हां, खुर्साचेर खेळायले न्हू. हां,
ही जर कूड आमी आयकात, हे तर स्क्रिप्चर आमी बरें आयकात जाल्यार आमकां दुयेंस रावूं शकता कुडीक. हे स्क्रिप्चर आमी जर सारके नियाळून म्हणटा जाल्यार आमकां डॉक्टराचो रिपोर्ट कोणाक दिला? एक कुडीक दिला, हे फ्लॅशाक. आनी ही फ्लॅश ऑलरेडी खुर्सार खियायला. जे तर आमी नियाळ करून हे स्क्रिप्चर म्हणटा, डॉक्टराचो रिपोर्ट कितें सांग जावो? नॉर्मल येवंक जायो न्हू. मागीर ती कित्याक आमचें मन बदलूंक जाय, फक्त मन बदलूंक जाय. आमी एक कुडीच्या वाटेसून आमी आत्म्यान आमचें मन हाडूंक जाय, रोखडीच सोयरानान येवंक जायी. आत्म्यान सगळें बरें तें गिफ्ट आसा. सगळें वयरच्यान कितें येता पळय तितलें आत्म्यान आसा. वयरसान वयर कोण आसा? बाप आसा न्हू स्वर्गीचो. तेजे कडसून सगळें बरें तें गिफ्ट आमकां मेवळा न्हू. जेम्स 1:17 पळोवया. जेम्स जाकोब थँक्यू जिजस. बरें आसा तितलें एक एक संपूर्ण वरदान वयरथान आमकां येता. देवाथान आमचे देवोन येता. तेणें सुर्या चंद्र नखेत्रां हे सगळे उजवाड मळबा रचून घेतलां, पूण ताचे भाशेन तो आपूण केदीच बदलो ना. आनी अशें आमची मनां केन्नाच काळोखान सोडिना. कितें म्हणटा? स्वर्गासान सगळें बरें तें गिफ्ट येयला. खंय येयला? आत्म्यान येयला. स्वर्गाचें गिफ्ट खंयसून येयला? खंय येयला? आत्म्यान येयला. कुडीन न्हू. स्वर्गा वयलें गिफ्ट खंयसून येयला? आमच्या आत्म्यान. बरें तें गिफ्ट सगळें पेकोणी, सगळें हिलींग सगळें आत्म्यान येयला. आमी फक्त मनान हांगा बदलूंक जाय, हांगाच आमी चिंतूंक जाय, कोणान उलोवंक जाय. आमी कुडीचें कुडीन कांयच बरें येवंक ना. कुडीन सगळें संवसाराची. काल आमकां भयण 1 Corinthians 2:14 दाखयताली. सगळें नश्टें सगळें कुडीन आसा. आमचे भितर हे सर्गीचें सगळें वरदान, बरें तें वरदान खंय आसा? खंय आसा? आत्म्यान आसा. आतां आमी मनान आमचें म्हणूंक जाय, रिन्यू करूंक जाय आनी तें कुडीन हाडूंक जाय. सगळें बरें गिफ्ट सगळें. आनी तें बरें गिफ्ट कितें? चंद्र आनी सुर्य केन्ना बदलता? पयला एक दीस काळोख जालो दिसाचो, अर्दो जालो सुर्या, अशें आसा? केन्नाच तो बदलो ना. सुर्य आनी चंद्र तशेंच देवान पळय आमकां गिफ्ट बरें देणी दिलेली आसा वयर स्वर्गासून, ती बदलो ना. ना म्हणून आमकां काळोखानूय सोडीना आमची मनां. उजवाडाची जाता. कित्याक देवा कडसून सगळें बरें तें. आनी देव आमचो कोण? उजवाड. जेजू उजवाड न्हू. आमकांय म्हणटा मागीर आमी संवसाराची उजवाड. आमी संवसाराची उजवाड. उजवाड खंय आसा? आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. ओरलीन न्हू आमी सारकी पास जाता. एग्जामीक आमी ओरलीन पास जायनासली. 10 पेज थोडी 10 पेज घेताली, पूण एग्जामीक बरयतना सारके 10 मेळटाले भावाक. ओरलीन मेळटाले न्हू. 9 तरी मेळटाले. कोण्यांनी तशेंच देवाचें उतर आमी ओरलीन आमी पास. पूण जेन्ना आमकां स्टेप करूंक जाय न्हू, आमी कोणाक म्हणली जाल्यार मोग करूंक जाय, मोग करता गो म्हणिना. ओरलीन पास. कोण्यांनी हांव म्हणिना, तुमीच सांगता. सो आमची कोळणी आनी सगळें एक जावंक जाय दोनी न्हू.
ओरली आनी कोणयांनी बसून आमी मागीर पास जाता न्हू. ताका लागून आमकां जें कितें आमचेची जायना, जें आमकां कितें जें आमचेशी घडोना, करूंक जायना, तेन्ना आमकां कोण येता? पवित्र आत्मो आदाराक येता आनी तो आमच्या वांगडा बापा कडेन विनंती करता. तो आपणाक जाय तशें विनंती करता. आमकां जाय तशें ना. आमकां कळना न्हू, कुडीक कळटा तो कितें विनंती करता ती, पूण तो करता आमच्या पासून. सगळ्यांक कळटा हे आमी आतां जॉन 4:26 पळोवया आमी. 26 काय 24 चॅक करुया. म्हणजे आमी जेन्ना जिबेची भास उलयता तेन्ना आमी वाचूंकूच ना न्हू. एवरी गिफ्ट, एवरी गूड गिफ्ट न्हू, गूड बरें तें, आनी एवरी परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबाव. खंय? वयसून येता म्हणटा, स्वर्गासून. स्वर्गार कोण आसा? बाप सर्गीचो. तो आमकां तेजे कडसून आनी इज कम डावन फ्रॉम द फादर ऑफ लायट. उजवाडाच्या देवा कडसून सगळें येता. विथ हूम इज नॉट वेरिएबलनेस नायदर शॅडो ऑफ टर्निंग. कितेंच वायट अशें वॅल्यू नासचें ना आनी काळोखान आमी पडची ना म्हणटा न्हू. जेन्ना देवाचें देणें आमकां बरें देणें न्हू, वयसून येता तें सगळें आत्म्यान आसा. आमी कुडीन सोदूंक आहा बरें देणें. राव 24 पळोवया. तेवीसान वाचया आमी. जॉन 4:23-23. पूण असो वेळ येता, खरें म्हटल्यार तो वेळ पावलो, की खरें बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हटल्यार असलो बुजपी बाप सोदता. आनी 24. देव आत्मो आनी त्याच्या बुजपांनी तेका आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय. कशें बुजोवंक जाय आमी देवाक? आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय आमी. कशें बुजतली आमी आत्म्यान आनी स्वतान? आत्म्यान आमी जिबेची भास न्हू. स्वतान कितें? देवाचें उतर. हे देवाचें उतर घेवन आमी आत्म्यान हे जिबेची भास उलोवंक जाय. हांव सकाळीं म्हजे भयणी आसले भाव, तांकां हांव म्हाज्या बॅगाची, जेन्ना म्हजें बॅग सांडलेलें न्हू, तेन्ना हांव आत्म्यान देव म्हणटा असल्या बुजप्यांक आपूण सोदता आनी रोखडेंच मागणें आयकता. म्हाजें पळयलां 24 वरां जावच्या पयलीं 1-2 वरांनी म्हजें बॅग मेवलें. आनी बॅग बेश्टें न्हू. मातशें हांव धाकटुली सांगता तुमकां, कोण येयल्या तांकां, आनी युट्यूबार हांवें शॅर केला पयलीं. 4 मोठी म्हजी भांगराची कांकणां बॅगान आसलीं. प्रॉपर्टी पेपर सगळे, ID प्रूफ सगळे बॅगान आसले. हांव येतालीं हायवेसून फास्ट गाडी घेवन, म्हाका काम आसलें म्हणून, वाटेकूच बॅग पडलें. बरी खबर न्हू. वाटेक बॅग पडलें. हांवें आनीक मातशें 15-20 मिनटां फुडें पावून हांवें पयलें आसतलें वरांनी. मोबायल काडूंक गेल्लें हांव कॉल करपाक. हांव येना म्हणून कामां. आमी डिप्रेशन कोण केस आसा तांकां शिकोवंक वयतालीं 2 घरांनी. एका घरान येता सांगलेलें, एका घरान लेट जातलें सांगलेलें. वाटेक गव्हर्मेंट काम आसलें तें केलें. घराक वचून येताना तें बॅग घातलें आनी फास्ट येयलें आनी बॅग पडलें वाटेक. म्हाका खबर ना. फोन काडूंक वच जाल्यार फोन ना. आनी चिंतना कितें, देंवचान आमकां कहो येता? चिंतनांनी आमच्या. तो येयना, कुडी मासान येयना, चिंतनांनी येता. चिंतना कितें उलयता, कितें तुजें भांगर आसा न्हू,
तुजें बॅग मेळचें ना, हरशीं जाल्यार मेळपाक चान्स आसलो. कळ्ळें? हरशीं तें बॅग मेळपाक चान्स आसलो न्हू, कितें कोणाक कितें मोबायल एक काडलो आनी अशें म्हणटा. पूण हांवें न्हू तेजें कांय आयकूंक ना. देव म्हणटा न्हू स्वतान आनी ओतम्यान बुजोवंक जाय. एक हांवें जें हांगा कितें म्हणटालें हांव, जें मनशाची जायना तें तें देवाची जाता. लूक 18:27. जें मनशाची जायना तें देवाची जाता. आनी हांगा कितें ओतम्यान बुजतालीं, स्वता आनी ओतम्यान बुजोवंक जाय. हांगा जिबेचे देणे उलयतालीं, कळटा? आनी कितें म्हणटालीं, आनी एक लूक 4:18 आनी तेजे कंपेर ते स्क्रिप्चर. जेनेसीस 39. देवाचो फेवर. जोजफ वांगडा देव आसलो आनी देवाचो फावर जोजफा आसलो. तें हांव अशें म्हणटालीं. सर्वेस्वराचो आत्मो पयल्यान म्हजें बॅग पडलां न्हू, बॅगाचेर आसा आनी देवाचो फावर म्हजेर आसा. आनी पयलें बॅग ना. आतां ते स्क्रिप्चर चेंज करली पळय, पूण जिबेचे देणे कंटिन्यू ओतम्यान बुजताली. ओतम्यान बुजोवंक जाय म्हणटा, स्वतान आनी ओतम्यान न्हू. आनी सर्वेस्वराचो आत्मो बॅग मेळ्ळा तेजेर आसा आनी देवाचो फावर म्हजेर आसा. मणीच रावताली. फोन केलो, फोन काडिना. फोन आसलो म्हजो भितर, कांय ना, कांयच हें ना. गाडयेचें पेट्रोल काबारता म्हणून परत गेली, सोदूंक ना न्ही. आतां कितें? आनी एकूच म्हटलें, जेजू गाडयेन जर पेट्रोल घालतली ते पर्सींतले पयशे काडून घालतली, नाल्यार घालची ना गाडयेन. आनी फोनार कॉन्फरन्स क्लास लॉकडावनाच्या स्टार्ट जाल्ली, ती पवित आत्म्याचें काम म्हणून आजुनूय चालू आहा ती. मनशाचें जाल्यार काबार जातलें आसलें न्हू, खरें न्हू. तितूनच 3:30 हांव क्लास घेतली, नाल्यार हांव क्लास घेवची ना. त्याच मोबायलान घेतली जेजू म्हटलें. आनी हांव घरा गेली, रुमार गेलें भयणीच्या. तो फ्रेंडाचो फोन घेतलो तेच्या, हाज्या हेका फोन काडिना. मागीर भयणीक सांगलें हांव येयना, तूं यो कोणा वांगडा घेवन. भयण म्हणली परत फोन केलो आनी तूं व्हरोंक यो म्हणटा म्हणून हांवें ताका म्हटलें तरी म्हाजे गाडयेन चड पेट्रोल आसा. आमी केन्नाच ना म्हणूंक जायना. आमचे जिबेर पदवी आसा न्हू, आमी उलयतना चड आसा. आतां एक 70 years old तिची खबर सांगतात, 70 years old. आनी ती बीन अनभावार्थी. ती कितें म्हणटाली, घोवा केन्नाच खंय ना म्हणिनासली. तिची नात आसा, कॉन्फरन्स क्लासीन आसता. ती काजारी, तिका भुरगीं जाल्या नात. ती आमकां शॅर करताली. ती 70 yearsची खबर सांगताली. आतां ती खंय कितें म्हणटाली, आपल्या घोवाक साकर चड आसा हाडा. ती म्हणटाली ही आनी अशी कितें, साकर चड जाल्यार कित्याक हाडूंक लायता, नाल्ल चड आसा. आतां ही जाणटी जाल्ली म्हणटा तरी, आनी ही धाकटी न्हू तेन्ना, ही बरी ना आसतली म्हणटाली. पूण आतां ती पयची कितें उलयताले न्हू, भुरग्यां कडेन तेंच्या कितेंच कमी ना म्हणटा. व्हडल्यो बिल्डिंगूय बरें कामांक. कित्याक तिजी ग्रॅणी तेंची म्हणटा अशी उलयताली, ना केन्नाच म्हणिनासली. बायबलूय आमकां ना म्हणूंक, आमकां देवान सगळें दिलेलें आसा, ना म्हणूं येता आमी. ताका लागून आमी केन्नाय उलयतना न्हू, आमी हीच भाशा उलयता. थोड्यांक कळना, थोड्यांक कळटा. हांव चडशीं थंयच सांगता, म्हाजे गाडयेन चड पेट्रोल आसा ताका कळ्ळें. तें म्हळ्यार थंयच लागींच यो तूं. हांव गेली, तें येयच ना. हांव मागीर तेच्या भयणीचो घोव ऑफिस आसलें फाटल्यान म्हापसाच, तेजे कडेन गेली. आनी हांवें न्हू बॅग सांडला म्हणून कोणाकूच सांगूंक ना. फोन करून कोणाकूच माग बसून सांगूंक ना. आमची टीम मेंबर आसली, कोणाकूच सांगूंक ना. कित्याक हांव शिकलां न्हू, हांव ओतम्यान गिरेस आहा न्हू. ओतम्यान म्हणजे सगळें भरलेलें आसा न्हू, तें म्हाका भायर काडूंक जाय. कळ्ळें? भायर काडलें ओतम्यान आनी स्वतान बुजोवन. 2 वरां पयलीं म्हजे बॅग मेवळें. कशें मेवळें तें सांगता. मागीर हांव गेली आनी पयलें तोंड उगडलें भयणीच्या घोवाक. कितें सांगलें, म्हाजें म्हटलें बॅग हायवेर पडलें. म्हाका कितें म्हणूंक लागलो, तुमी कितें रस्त्यार गाडयो चलयता ते तुमी कितें एरोप्लेनान बसलेल्या खंय दिसता तुमकां, कशी गाडी चलयता, जाग्यार ना तुमचे म्हणूंक लागलो. आनी ऑफिसान ते सगळे हे आसतना हांवें एकूच हांगा हांव हें म्हणटालें न्हू, जें मनशाची जायना तें देवाशी जाता म्हण सांगलें डायरेक्ट ताका. तो आनी उलोवंक ना फुडें. आनी ते मागीर येयले सगळे तेजे फ्रेंड कलिग्स.
म्हाका म्हणलें कितें आसलें, फक्त सांगलें डॉक्युमेंट, प्रॉपर्टी पेपर, आधार कार्ड, ATM कार्ड तें आसा म्हूण सांगलें. सो तो म्हणलो पुलीस कर सगळें आनी फोन आसा, पुलीस केस कर. जेन्ना म्हापसा पुलीस स्टेशनार गेली, पुलिसांनी विचारल्या हांवें कांय सांगूंक ना. हांव जाणा न्हू पुलीस म्हणटालो तुमकां कितें सारकी ना गो, तुमी भांगर बँगान घालून भोंवता, तेंचे कडेन आयकचें पडटलें न्हू. तो सांगूंक ना, फक्त सांगलें प्रॉपर्टी पेपर आनी ATM कार्ड, आधार कार्ड आसा. तो म्हणलो हांगा न्हू दुसरे कडेन मोपासून येतालें न्हू हांव, वाटेक कोलवाई धारगळे. आतां आनी गाडयेर बसतना आनी म्हाका आतां भंय, कित्याक पुलीस म्हाका तापयतले म्हाका कळ्ळें न्हू. आनी जेजूक सांगलें गाडयेर बसतानाच, जेजू म्हाका आनी खंयच्याच पुलीस स्टेशनार वचपाचें ना आनी म्हाका व्हरोय नाका तूं, कळ्ळें. आनी परत स्टार्ट केलें स्वता आनी आत्म्यान बुजोवपाक. हांगा मनशाची जायना तें देवाची जाता आनी हांगा जिबेचे देडे फास्ट, कोण पळयता बिता कांय ना. आनी वयतानाच न्हू म्हाका उडास येयलो एक भयणीची घोवायकी. ताका लागून आमकां गरज घोवायकी शॅर करूंक जाय आमी. ते भयणीन घोवायकी एक शॅर केल्ली म्हणून म्हाका थंय फायद्याक पडली. ते काजाराक वयताले खंय आनी ड्रायव्हराक सांगलेलें, आनी ड्रायव्हरान फोनूच काडिना जालो खंय. म्हणून तेणी कितें मागणें केलें, आमकां सगळ्यांक देवान हें दिलेलें आसा न्हू, देवदूत आसा न्हू सगळ्यां कडेन. सो तेणी सांगलें आपल्या देवदूताक वच आनी तेज्या ड्रायव्हराच्या देवदूताक वचून सांग, एंजलाक वचून सांग फोन काड म्हणून. आनी रोखडोच तेणी फोन काडलो. म्हाका उडास येयलो, आतां म्हाज्या बॅगान फोन आसा न्हू. हांवें म्हटलें कितें म्हाज्या एंजला वच आनी ड्रायव्हराच्या एंजलाक सांग, सॉरी बॅग मेवला तेका तेज्या एंजलाक सांग, तेका बॅग मेवला तेका सांग फोन काड. आनी कितें मागणें, बॅगान आहा तें कितें तेका दिश्टी पडोंक जायना, एंजलाक सांगता. आनी आमी मातशें फुडें पावल्या, भयणीचो फोन येयलो आनी तोय बीन बरो आहा, बॅग न्हू कोणाकूय न्हू. हांवें कितले फोन केले, त्या भुरग्याच्या एका हेजेर फोन केलो, फ्रेंडाच्या हेजेर केलो, घोवाचे भयणीच्या घोवान केलो फोन. आनी तेणी कोणाक आनी एक ती आमगेर पळय आमगेर कोण म्हाजी सासूमायची फ्रेंड येयल्ली, तिचो गोवान ती. आनी तिका हांव सदांच मम्मी म्हणटा, तिणीच म्हाका मम्मी म्हणूंक लायलें. हांव तिका मम्मी म्हणटा आनी मोबायलाचेर हांवें सेव मम्मी म्हणून केल्लो. आनी तो कोणाचो मिस कॉल इतलें आसा, पूण तिकाच फोन केलो तेणी. तो कितें म्हाका सांगतालो मागीर बॅग म्हणून, मम्मी न्हू केन्नाच फाल्स उलोवची ना मम्मी म्हणून. ताका म्हणटा आपणें मम्मीक फोन केलो तुजे. आनी तिका विचारलें, तिका कांय खबर ना न्हू, तिणें अशी म्हाका पळयलां बॅग घेवन येवंक ना ती पळयलां, पूण तिका कांय खबर ना बॅगाचें. ती म्हणल्यार बॅग तुज्या चेडवाचें बॅग थरलां. ती म्हणटा बॅग कांयच कळना म्हणटा आपणाक कितें म्हणटा तें. मागीर भयणीगेर येयलो, भयणी कडेन फोन दिलो. भयण म्हणल्यार बॅग हाडला म्हणलें, बॅग मेवला म्हणलें आपणाक, हो फोन आसलो भितर. आनी आपूण तर टायमिंगाक येयना जाल्यार आपूण पुलीस स्टेशनार दिता व्हरोन बॅग. ते म्हणल्यार नाका नाका, तेणी टायम पळयलो 1:30 कितें जाल्ली, 1 जागना आनी ताका खबर आसली ताच्या घोवाक 1 ते 3 पर्यंत ब्रेक टायम आसतालो. आतां आपूण घोवाक धाडटा, तूं बॅग पुलीस स्टेशनार दिवं नाका म्हणून लागलो. आनी ते फोन घेतलो आनी आमी एका पेट्रोल पंपा कडेन पावल्या. मागीर आमी रावलीं. मागीर ताका सांगलें तेणी खंय यो तो. तो म्हणजे तेगे म्हटलेलें न्हू हांवें मागणें सर्वेस्वराचो आत्मो बॅग मेळटा तेजेर आनी देवाचो फावर म्हजेर. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हणजे देवाचो आत्मो घातलेलो न्हू तेजेर. ताका देवाच्या आत्म्यान ताका कितें केलें कॅप्चर. तो कितेंच चिंतूंक आनी पावोंक ना. तो वयल्यान बरें सांगतालो म्हणजे आपूण रावतलो आसलो म्हणून. हांवें म्हणलें ताका आनीक 10 मिनटां रावलें जाल्यार तुका मेळटलें आसलें, इतलें सगळें जावचें नासलें म्हाका. सो मागीर तेणी सांगलें अमके कडेन यो आनी आमी पावलीं. हांव तरी अमके कडेन जिबेचे देणे आनी स्वतान आनी आत्म्यान कशें बुजोवंक जाय तें सांगता. एग्जाम्पल जिबेचे देणे आनी स्क्रिप्चर हांगा जे मनशाची जायना ते देवाची जाता. आनी जिबेचे देणे गेले आनी बॅग दिलें तेणी हाडून. बॅगान पयलें हांवें बॅगान सगचें आहा सगळें. मागीर ताका आमी मागणें केलें. तो सांगपाक लागलो आपूण रावतलो आसलो, आपूण हें बॅग कित्याक घेतलें. एक्चुली न्हू तें बॅग खंय भलत्याच मनशान उखल्लेलें. जे स्क्रिप्चर आसा न्हू आमी उलयता न्हू, एंजल मागीर ते टर्न करता. ताका हाडलें आनी बॅग दिलें खंय. हें तुजें बॅग न्हू. तो हय म्हटलें. आतां कितें करतलो म्हणटा. आनी आपणें चिंतलें तें बॅग कोणें तरी दिवपाक जाय. तें कशें दितलो तें चिंत्तालें.
मोबायलाचो आवाज पळय ताका केन्ना येयलो तो. तिणी फोन केलो म्हाका, हांव खंय पावल्या काय म्हणून मम्मीन. तो म्हणटा अरे हे बॅगांनी मोबायलूय आसा. तिणी करूंक ना, दुसऱ्यान कोणी केल्लो, म्हाका दिसता भयणीच्या घोवान. ते अरे तेन्ना ताका आवाज येयलो. अरे बरें जालें मेळगान हें आसा. मागीर तेणी सांगलें जाल्यार आपूण तो तरी म्हणटालो म्हापसा खंय तें आपणाक सांगता, कित्याक तो कुडाय महाराष्ट्रा, वेर्ना कामाक येता. आनी तेणी वेर्ना आमकां बॅग दिलें. आमी कित्याक स्क्रिप्चर उलोवंक जाय? स्क्रिप्चर उलयतना आमचे भोंवतणी कितले हजारांनी एंजल आसा, देवाचे दूत आसा, ते वचोन काम करता. मागीर तांकां फक्त कितें आवाज येता? देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर उलयना सर्वेश्वराचो आत्मो बॅग मेळटा तेजेर आहा देवाचो फावर म्हजेर आसा. सो एंजलान वचोन तें काम केलें सगळें. आनी एंजलान ताका बॅगान कितें आहा तें दिश्टी पडोंक, हांवें सांगलेलें न्हू ताका दिश्टी पडोंक जायना म्हणून. ताका खबर ना कितें आहा तें. तो तरी जाता तुजें सारकें आहा न्हू? हय म्हटलें. आमी मागणें केलें आनी ताका तो भाव म्हणलो पयशे दिवया. तो पयशे घेयना. तो म्हणटा कितें हे पयशे कितले दिसाचे? थोड्या दिसाचे न्हू, पूण तुमी जें मागणें म्हाका केलां न्हू तें म्हाका साशना. जे प्रे केला तें देवा कारगा न्हू. बॅग मेवलें म्हाजें मागीर. बॅगान सारकें आसलें. आनी ती जी येयल्ली जेजूचें हें नासलें तिका. हांवें सोमतीच तिका टेस्टिमनी शेअर केली. ती सारकी थडाकली. तें सांगलें हांवें जें न्हू आमचेशी करूंक जायना न्हू तें जेजू कडेन जाता म्हणून सांगलें तिका. आनी तिजी विजा येवपाक तिका भायल्या गांवांत वचपाक जाय आसली, तिका मेळनासली. तिका सांगलें हांवें तूं पळय म्हाजें तर जेजून अशें केलें हें जावपाकच नासलें. हें कठीण न्हू मेळपाचें आसलें बॅग. तें जेजून केलें न्हू. तूं जेजूचेर विस्वास दवर सांगलें तिका. तुजें काम जातलें. आनी रोखडीच ती भायल्या गांवांत गेली. आतां ती म्हाका म्हणटा तुजें टिचींग धाड आपणा. आमी रिकॉर्डींग करता न्हू. हांव सदांच म्हजें मागणें जालें कोंकानी कॉन्फरन्स क्लास जाल्यार हांव रिकॉर्डींग करून धाडटा सगळ्यांक. सो तें आपणाक आयकूंक जाय. आपूण न्हिदच्या पयलीं तें आयकता. कामाकसून येयली म्हणटकूच आपणाक धाड. आतां ती जेजूचे अशी ती तेंचो ग्रूप आसा. तितूंत ती सोडे न्हू जेजूची हें आसात. आतां दुसऱ्या ती कळना खूब आसा. पूण ती आपणाचें बायबलांतलें अशें म्हणिना. पूण एक टायम येतलो सगळें सच उगडापे जातलें न्हू. देव म्हणटा न्हू लिपोवन आसलेलें सगळें उगडापे जातलें. सत तें सत जातलेंच. सो हांव जाणा. सो ती आतां जेजूचें कितेंय जाल्यार न्हू जेजू आसा. कामाचें पासून तिका मेळनासलें न्हू. जेजू पळयतलो म्हाजें काम. जेजून म्हाजें काम केलें. ही टेस्टिमनीक लागून ती जेजू कडेन जेजूक उलोवंक पावलें न्हू. म्हाज्यान जाल्यार हें चिंतूकूच जायना केन्नाच की हें म्हाका मेळटलें म्हणून. बॅग आतां हांव केन्ना चिंतलें म्हाका मेळचेंच नासलें खंयच. तें जर हांव देवाचें उतर शिकोवंक नासली आनी देवाच्या उतराक टायम दिवंक नासलो, देवाचें उतर हांव घेवन बसोंक नासली जाल्यार म्हाजें बॅग मेळटलें आसलें. हें आमी म्हणटा मनशाची जायना. जेन्ना तूं देवाच्या उतरान भितर आसता तेन्नाच मनशाची जायना तें देव करता न्हू काम आमचें. हां करता न्हू. सो आमी कशी बुजोवंक जायी स्वतान आनी आत्म्यान. आनी हांव कशी देव म्हणटा कितें कोण तांकां बुजता पळय तांकां आपूण सोदता तांच्या जिवितांत काम करपाक. जेन्ना हांवें जिबेचें देणें आनी स्क्रिप्चर घेवन मागणें केलें. मागणें म्हणजे मागोवंक ना, जिबेचें देणें घेवन उलयच रावली. 2 वरां पासून म्हाका दिसता जावंक ना तें बॅग मेवलें. आतां आमी कितें करतलीं? प्रॉवर्ब्स 18:21 सांगता हांवें जर म्हाजें बॅग सांडलां म्हणून सांगलेलें कितें जातलें आसलें? मेळचें नासलें न्हू. तें देंवचाराक कळटलें आसलें न्हू बॅग हेजें सांडलां म्हणून. आनी तो मागीर आपणाचें काम करतलो आसलो न्हू. चडशीं आमचीं कामां जिबेरूच जाता न्हू. तो कोणाक आपणाच्या एंजलांक तयार करतलो आसलो. तेजें एंजल तयार आसा, देवाचें एंजलूय तयार आसा.
आमी कितें सांगता तें आयकपाक न्हू. आतां आमी हॉटेलान वयता, कोण तरी हॉटेलान वयता, च्यायेच्या हॉटेलान बीन कोण तरी गेला, हय कितें करता आमी, आमकां वेटर कितें करता हाडून मेनू दिता न्हू, आनी तेजें कितें आसा तेंच आमी ऑर्डर करूंक जाय न्हू. काय भायलें गेल्यार जाता, मागीर हाडटले ते वेटर. आनी कितें करूंक जाय आमी, ओग्गी वचोन बसली थंय, तुका कितें जाय तें येतलें फुड्यान, हां ओग्गी बसलें, हांव हॉटेलान बसलें न्हू, हांव पूण हॉटेलान बसलें न्हू, हांव दिना हाडून तें कितें आं ऑर्डर दिवपाक जाय, तोंड उगडूंक जाय न्हू. तशेंच हें बायबल आमचो मेन्यू आसा, तें आमी कितें आहा तें कितें करूंक जाय, तोंड उगडूंक जाय. तेन्नाच आमकां कितें जातलें, ऑर्डर येतली न्हू. रोखडेंच धाडटा वेटर, थोडे टायम लागता, ऑर्डरी प्रमाणे न्हू टायम. आमकां आतांच ऑर्डर जाल्यार आतांच जाल्यार मेळटलें, आं पासियन्स जाय न्हू. आं आमी आमची ऑर्डर दिता देवा कडेन, जेन्ना आमी उलयता आमचे ऑर्डरीक लेट जाता न्हू, जायना देवाच्या राज्यानूय आमकां. जशी आमी वेटरांक ऑर्डर दिता, वेटर तुका हितून कितें आसा मेन्यूआचेर आसा तेंच वचोन हाडटले, आनी आमी ओगी रावल्यार आमकां मेळचें ना. आमी ओगी रावन बसलीं आनी गेलीं जाल्यार आमकां कितें जाय पोटाक तें मेळटलें. आमी घरा वचोन हॉटेलान वेटरान आपणाक कांयच दिवंक ना, आमी ऑर्डरूच करूंक ना न्हू. आतां आमी मागण्यांक येयलीं आनी घरा गेलीं, आमकां जाय तें मेळटलें, ओगी रावन गेलीं, हां मेळटलें, कित्याक मेळचें ना. मागण्यांक येयलें तूं, कित्याक मेळचें ना. मागण्यांक येवन बसोंक ना खुर्चेर, आमी आयकूंक ना. पूण आमी कितें आसा तें न्हू, हें मेन्यू बायबलाचेर कितें आसा तें तोंड उगडें करूंक ना. जशें हॉटेलान वचोन आमी बसोन येयल्या तशेंच आमकां हॉटेलान ऑर्डर मेळोंक ना खावपाक. तशेंच स्टोरी हांगा जाता. जर आमी उलोवन ऑर्डर दिना, हें बायबलान कितें आसा तें बरयल्लें आमी उलयना, जाल्यार आमकां कशें मेळटलें. एंजल आमचेर कशें हाडटले, हजारांनी येवजन एंजल आसा ते, समजता आं कळटा. टायम लागता एक एक ऑर्डरीक हॉटेलान, एक एक रोखडी येता, येना. तशेंच आमच्याय जिवितांत आमी जेन्ना येता प्रेयराक, जेन्ना आमी आयकता तेन्ना उलोवंक जाय. जशें आमी आमकां कितें जाय तें उलोवन सांगता तेन्नाच आमकां ऑर्डर मेळटा न्हू. न्हू कितें आमच्या आवय बापाय कडेन जाय जाल्यार आमकां एकदां आवय बापाय आमकां जेवण कितें तें जाय, पूण कितें जाय तें आमी तें उलोवन सांगिना तेंकां कळटा. आतां इस्कुलाची फी भरूंक जाय, एक तर भुरगीं आपणाच्या आवयक सांगिना इस्कुलान सांगलां फी भरूंक जाय, आवयक कळटलें, सांगूंक जाय न्हू. तशेंच आमच्या बापाय कडेन आमी सांगूंक जाय, कितें आसा तें बरयल्लें तें उतर घेवन आमी सांगपाक जाय. हां आं कळटा कितें सांगपाक जाय तें, कितें सांगतले आमी. बायबलान कितें आसा आमकां जाय तशें न्हू. आतां हॉटेलान गेलें तुका जाय तें सांगलें तें ऑर्डर दितलें तुका. घरा कडेन तुवें शीतकडी केल्या आनी हॉटेल तें वॅज, तुका शीतकडी मेळटली तें वॅज हॉटेलान. आमी एकदां गेल्लीं कारवार गेल्लीं, आमी देवाचें उतर दिताना येताना येयलीं आमी, लेट जाल्ली आनी वॅज हॉटेलान गेला तो आमचो भाव एक आसलो तो, आनी वॅज हॉटेलान आमलेट हाड म्हणटा. मेळटली आं. तशेंच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे तर ऑर्डर करिना जाल्यार आमकां भायली ऑर्डर आमकां मेळटा. आं आमी बरी ना म्हटलें जाल्यार आमकां ऑर्डर बायबलान आसा बरी ना म्हणून ऑर्डर मेळटली. बरें कर म्हटल्यार आमकां ऑर्डर मेळटली, बायबलान आसा. म्हाका जेजू बरें कर म्हटल्यार ही ऑर्डर आसा, ह्या हितून आसा. हां जर आमी 1 Peter 2:24 जेजूच्या घायानीच हांव बरी जाली म्हटल्यार म्हाजी ऑर्डर पास जातली न्हू. आनी वेटर एंजल आसा म्हाजें, तें करतलें न्हू काम म्हाजें.
हां आमी गेली त्या हॉटेलान आमी आमलेट आमकां मेळोंक ना आमलेट कित्याक तें हॉटेल वॅज आसलें आमी आसता सगळे वाटेक आमी मागीर जोक करीत येयल्या जरी आमकां लेट जाली टायर्ड जाल्ली सकाळीं गेल्ली न्हू तरी आमकां तें उतर हें सारकें आसोन आसोन वाटेक बरें म्हणजे खुशाल म्हणजे कितें तरी चेंजीस तशेंच आमी तशींच कोत्ता आमी आसतालीं पूण आमी देवाच्या हितून राज्यान अशीच कोत्ता हां झगडटा मागीर देव म्हाजें मागणें आयकना म्हणटा न्हू कितलीं वर्सां मागण्यांक गेली हांव कितले स्क्रिप्चर म्हटलें न्हू एकदां एकदां आमचें मन एकी कडेन आनी स्क्रिप्चर ऑडियो आनी व्हिडियो एक जांक जावो आनी आमकां मेळना मागीर न्हू आतां आमी कितें करतलीं कसली ऑर्डर दितली बायबलान आहा तें काय बायलें म्हाका बरो कर रे जेजू खूब वर्सां जालीं आमी मागतालीं तेंच मागणें चालू आसतलें आमचें काय आर्गांनी आमी आर्गांनी मागणें दिवंक जाय न्हू काल एक हांव सांगपाक जालें माग माग म्हटल्यार आमकां माग आनी तुका मेळटलें सदांच आनी तुका दार उगडटलें न्हू माग आनी तुका देव दितलो सदांच आनी तुका मेळटलें दारान म्हळ्यार दार उगडटलें सो माग म्हूण सांगलां न्हू हां सो आमी मागोंक आमी कशें मागोंक जाय आमी जेन्ना घर बांदतालीं न्हू आमकां खूब जाणां सांगतालीं आमचे कडेन पयशे घे म्हणून आमचे कडेन आसले न्हू मागपाची गरज जाली ना तशेंच आमचेशें आसा आमकां देवान दिलोलें आसा जाल्यार आमकां मागपाची गरज आसा हां आमकां सोदूंक जाय देवाचें उतर आनी देवाचें उतर घेवन दारान मारूंक जाय तेन्ना आमकां मेळटा एक लॉन्ड्रीन आतां लॉन्ड्रीन हांवें साडयो म्हाज्यो दिल्या म्हाका 40 जाय म्हणून आनी तेणी म्हाका एक रिसिप्ट दिला आतां म्हजो घोव तेवटेनसून वयता म्हणून हांव ताका सकाळीं फुडें सांगता म्हाका काम आसा मातशें हें रिसिप्ट घे आनी म्हाज्यो साडयो हाड म्हणून तो वयतलो आनी ताका सांगतलो म्हाजी बायल अशी दिसता गाडी घेवन येयल्ली चुडीदार घालून येयल्ली रेड चुडीदार घालून तो दितलो हां ताका सांगता ना तो पांयां पडटलो धिमीर रावतलो ताका दितलो कित्याक आं रिसिप्ट दिवंक ना आमी तशीच फेल जाले सर्गीच्या राज्यान रिसिप्ट दिवपाक न्हू जें उतर बरयलेलें आसा तें आमी रिसिप्ट दाखोवंक ना मागीर तो रिसिप्ट दिना फुडें दिता न्हू तो साडयो कांयच करपाची गरज ना आमी तशेंच हें रिसिप्ट जशें वेटरांक आमी ऑर्डर दिता तशें आमी सर्गीच्या राज्यान हें देवाचें उतर उलोवनूच ऑर्डर दिवपाक जाय कळटा आतां आमी सगळीं ऑर्डर दिवया आं कशी ऑर्डर दिवया आमी बोरी ना बसून जाल्यार आमी सगळीं उबी रावया आनी 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बोरी जाली आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी बोरी जाली दोळे धापया आनी सगळीं जेजूक पयलीं खुर्सार दोळे धापया जेजू खुर्सार पळोवया सारको जेजू खुर्सार तेजे कांटे तेजे तकलेर कांटे घातल्या कांटे सारके रोंबल्या सारके पिक्चर करा सारके भितर गेल्या दोळे धापून सारके पिक्चर करा तेचे सारके भितर सारके रोंबल्या आनी तकलेचें कितें दुयेंस सांगलां केंस वयता कसले ब्रेन ट्युमर आनी दुयेंसां कसलीं कसलीं आसा हे तकलेन वजें आसा येद्या वखदां जेजून जे ते कांटे घेतलेले ते दुखीन ह्या वेळार सगळे डॉक्टराचो रिपोर्ट्स जाल्यार कितें सगळे येद्या वखदां नाच जाता जेजूच्या रोगतान ते रगत दोळ्यांनी वयता दिश्टी पडोंक ना सांगताले जाल्यार तुमकां येद्या वखदां सगळ्यांक ते दोळ्याचे रगत वचोन सगळे दोळे क्लीन जाता आनी दोळ्यांनी दिश्टी पडटा त्यो शिरो सगळ्यो कानान आयकूंक येता जेजूच्या नांवान ते सगळे दुखी सगळे शिरो ते दुखीन सगळे उगडक आनी कानां उक्ते जाता आयकूंक येता बारीक बारीक बसून दांत दुखताले येद्या वखदां सगळ्यो शिरो दांताच्यो सगळे ते हें ते दूख ते सगळे कांट्याचे सगळे शिरा आनी ते दांत सगळे बरे जाता येद्या वखदार उलोवंक जायना जेजूच्या नांवान जिबली लूज जाता येद्या वखदार उलोवंक जाता नाकाचें कितें सांगलेलें आसा येद्या वखदार नाकाचें दुयेंस वयता मानीचें जो खुरीस घेतलोलो कानार त्या बाराचेर मानीचें दुयेंस दुखता जाल्यार येद्या वखदार स्पॉन्डेलायजीस कसलें दुयेंस जाल्यार सगळें बरें जाता जेजूच्या नांवान बुजाची दूख वयता तो खुरीस घेवन ते बुजां
हाती ते खिळे घेतलेले ते हातीचे सगळे हात उखालता, सगळे हात वयर येता, सकयल येता. काळजाचेर बालो घेतलेलो तो काळजाचेर कितें ब्लॉक आसा कितें सांगलेलें येदे वक्तार काळजाचे ब्लॉक सारके जेजूच्या नांवान काळीज ब्रँड न्यू जेजू तुमकां दिता येदे वक्तार. सगळे कितेंच ब्लॉक नासलेले कितेंच सगळे शिरो रगो सगळे चलता. बेनाची दूख येदे वक्तार वयता जेजूच्या नांवान. ते मास ते तो चाबूक पोरतो काट्यांचो घेतलेलो आसलो तो खिळे ते ओडून मास ते कोण्याचेर बसून येदे वक्तार कोण्याची दूख वयता. पोटाचे सगळे शिरो हे सगळे किडनी येदे वक्तार जेजू तुमकां सगळ्यांक ब्रँड न्यू कितें दिता. लिवर मेळटा जेजूच्या नांवान नवे लिवर. डॉक्टरान सांगलें लिवर प्रॉब्लम गॉलब्लॅड हे पिशवेचे कितें आसा येदे वक्तार सगळे दुयेंस नास जाता जेजूच्या नांवान. जग चापकाचो मार घेतलो त्या हितून ते दुखीन. दिमयो फुटलेल्यो सगळे दिमयो येदे वक्तार सुट्टा जेजूच्या नांवान. जे चेकारांनी पडोन फुटून रगत जालेले आसले चिकटाले सारक्यो ते दिमयो ते दूख तुजे दूख तेणे तुजी दुमयाची दूख आपणाचेर घेतल्या आनी तुका येदे वक्तार न्यू दिमयो दिल्या. पांयाचे ते खिळे घेतलेले ते हितून सगळे शिरो पांयाचे सगळ्यो पांय मुयाता. पांयांनी कितें आतां चलोंक जायना सारकें. बोटांनी पांयांनी कितें आसा येदे वक्तार जेजूच्या नांवान सगळे दुयेंसाचो सगळे जे कितें आहा ते तितले नपोट जाता. पळयात जेजू खुर्सार आनी खंय दुखता थंयसर म्हणा हारगा तुका जेजू तुज्या घायांनीच म्हाका पेखोवणी मेवळी. हारगा तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोवणी मेवळी. हारगा तुका जेजू तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोवणी मेवळी. हारगा तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोवणी मेवळी. हारगा तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोवणी मेवळी. हारगा तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोवणी मेवळी. हारगा तुका जेजू तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोवणी मेवळी. हारगा तुका जेजू तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोवणी मेवळी. हारगा तुका जेजू तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोवणी मेवळी. सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिनवासता ह्या वेळा पासत ह्या जाग्या पासत तुका वखाणटा. तुज्या आजीरपणा पासत तुका वखाणटा. तुवें सगळे आमचे दुयेंस पिडा रोग सगळो खुर्सार घेवन मेळलेलो आसा. कितेंच आमकां संवसारान सोडूंक ना. मॅथ्यू 8:17 बरयलेलो आसा तुमचो सगळो पिडा रोग आपूण खुर्साचेर खेळयलेलो आसा. सगळो डॉक्टर रिपोर्ट खुर्साचेर खेळयलेलो आसा. येदे वक्तार सगळ्यांक आमकां नवें मन सगळे आमकां नवी कूड दिलेची आसा. येदे वक्तार जेजून आमची कूड ती गायलेली कूड जी पातकान बोललेली जी वायटान आसली ती कूड खुर्सार खेळयल्या आनी जण एकल्याक आमकां आपणाची कूड ब्रँड न्यू सगळे ब्रँड न्यू आमकां आमचे कुडीन कितें हें आसा सिस्टम सगळे बरें ब्रँड न्यू दिलेले पासत. आनी जेजून आमच्या सगळ्या दुयेंसाचो डायबिटी प्रेशर हेजे वक्तार सगळे कितें आसा प्रॉब्लम ते सगळ्यांचो कॅन्सराचो सगळ्याचो नाश जालोलो आसा जेजूच्या नांवान. सगळो खुर्सार खेळलेलो आसा आनी आमी सगळीं जेजूच्याच गायांनी बरी जालेली आसा. येदे वक्तार सगळ्यांक जेजून हात लायला कित्याक जेजूशी कोण येताली ती केन्नाच खाली हातीन वचोंक ना. ताका लागून सोत माना जेजून तुमकां सगळ्यांक हात लायला आनी सगळ्या दुयेंस पिडाचो नाश जाला. युट्यूबार पासून पळयता तांकां पासून जेजून हात लायला. जेजू कोणाकूच सोडिना. जेजू पार्शालिटी करिना. सगळ्यांक जेजून पेखोवणी दिलेली आसा. सगळ्या दुयेंसाचो नाश जाला. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिनवासता हे तुजे शिकोवणे पासत. आमी जशी ऑर्डर दिल्या आमी जाणा आमची ऑर्डर येयली म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता. हे जिबेचे देणे तुवें आमकां सगळ्यांक फावो केलेले पासत बापाशी उलोवपाक आनी सैतानाक कांयच कळना त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता. आमी तुजे कडेन स्वतान आनी ओतम्यान बुजता तेन्ना तूं आमकां सोदता म्हणटा खरें बुजपाक आनी तूं आमकां सोदताय आनी तुका जाय तसो आमकां तूं यूज कोत्ता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां दिता सगळे बरेपणा पासत जो आमच्या काळजान जो मोग ओतयलाय तोच मोग आमकां दुसऱ्यांक करपाक तूं शिकयता
आनी तुका दिसता त्या देवाचो दिसता त्या मनशाचो आमी मोग करूंक दिसना त्या देवाचोय मोग करूंक आमकां शिकयता म्हणून जेजू हे तुजो घूट आमकां तुवें शिकयला त्या पासून जेजू आमी तुका आर्गां दिता आमकां सगल्यांक एका दुखींतलो सगळ्या जे आमकां सतयतालीं इतलीं वर्सां दूख येद्या वखदार त्या दुखीचो नाश जाला आनी सगळ्या दुयेंसाचो युरीन इन्फेक्शन डायबिटीज प्रेशर तकली फोडप केंस वचप सगळे एकूय न्हू सगळ्या दुयेंसांतली आमकां संपूर्ण सुटका दिलेल्या पासून जेजू की आमी जाणा तुज्या गायांनीच आमकां तुवें पेकयलेल्या पासून तुका आमी आर्गां आनी दिनवासता त्या पासून जेजू तुका आमी आर्गां दिता सगळे ह्या भाव भयणां पासून जी येयलेली आसा तेंचे फॅमिलीचे सगळ्याचे तुजो आशिर्वाद दवरलेल्या पासून तशें तुका आर्गां दिता सगळे आमचे टीम मेंबरां आनी देवाचें उतर परगटूं सगळ्याक तरेतरेच्या गांवांनी गेलेल्या तेंच्याय पासून जेजू इंटरनॅशनल रिट्रीट जाता थंयसरूय जेजू आनी ज्यो सुवातेर आमकां घरां उक्ती केलेले आसा जागो दिलेलो आसा ते सुवातेरूय तुजें ऑलरेडी हाजीरपण थंय आसा आनी जायत्यो मिलाग्री आनी जशीं आमची भाव भयणां परगट्टा ते तोंडानसून देवाचें उतर आयकून जायत्या भाव भयणांची सुटका जाता आनी जायते दुयेंस तांकां सोडून वयता म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता ब्रदर जॉन्सन तेजे फॅमिली पासून तेजे सगळे फॅमिलीचे तुवें आशिर्वाद भरला आनी ती देवाच्या उतरांत भरता आनी देवाचें उतरूच परगट्टा म्हण तुका आर्गां जे सुवातेर आसा थंय उलयता थंयसर जायते आत्मे साल्वा जाता म्हणजे जेजू तुका आर्गां दिता हे इंटरनॅशनल रिट्रीटा पासून जेजू तुका आर्गां दिता जायतो तरेचो गांव येयलेलो वचोन ती आपल्या गांवांत शेजाऱ्याक सगळ्या वेता सयत जेजू ती गोवायकी जाता म्हणून तुका आर्गां दिता आनी देवाचें उतर शिपोडटा म्हणून वेता थंय ती म्हणून आमी वता आनी आमी शिपोडटा म्हणून देवाचें उतर म्हणून तुका आमी आर्गां दिता तुवें आमकां वेचून काडलेल्या पासून आनी JCILM जो आमकां आदार येता नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट सगळ्यांचे तुजे भरपूर आशिर्वाद तेंचे फॅमिलीचे सगळ्या नातरा पंडळ सगळ्यांचेर आशिर्वाद वतयल्या पासून तुका आमी आर्गां दिता हो आदार आमकां घर हे जेवणाचेर येयलेले आसा तेचेरूय तुका आमी आर्गां दिता हे जेवणाचेर जेवण एकल्यांनी आमकां आदार दिला तेंचेरूय तुवें 100 आशिर्वाद तांकां केल्या म्हणून तुका आर्गां दिता हे घराच्या मालका पासून तेजेरूय भरपूर आशिर्वाद तोय देवाच्या तेजी फॅमिली देवाच्या उतरार विकता आनी देवाचें उतरूच परगट्टा म्हणून तुका आर्गां दिता आनी ताकाय भरपूर आशिर्वादान बोरला नाती वस्त तेजेशी आसाशी केल्या म्हणून तुका आर्गां दिता जेजू हे जेवण तुवें बदललाय तुजें रगत आनी मांस जशें मिसाच्या बलिदानान तूं बदलताय ते वायनाचें तुजें मांस आनी रगत जावन तशेंच ह्या वेळार हे रगत तुवें हें जेवण तुवें बदललाय तुजें रगत आनी मांस म्हणून तुका आमी आर्गां दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता जेजू हांव तुजें रगत पियेता जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता आमेन आमी सगळीं जेवणाक या